काजल लायले दोळ्यांक जाल्यार भुरग्याच्या दोळ्याक खंय खाय येतले? नो, मीथ नेवर. भुरग्याची तोकली असता पळय ती सारकी मसाज केल्यार रावंड जाता म्हणटा. ना, अगेन मीथ, रॉंग. सर्टन एरियाज ऑफ द बॉडी should not be touched by anyone except your mama. Okay, and they say not even your papa. This was the thing. This is what you have to tell. There is the bikini area that is not to be touched. So these are your own parts, and this is not to be touched by anyone which is unknown to you. Father is a drunkard, smoker, no, jobless parents. खूप family problem असतात, that also affects the child. सो ब्रेस्ट फिडिंगाचे मिल्क प्रोडक्शन अशें खूब मदर्स कंप्लेन करता की प्रोडक्शन जायना. सो हाचें कारण कितें आसता? हॅलो एवरीवन, वेलकम टू रियल विथ मेझल. आयज आमचे मदीं आसा वन ऑफ गोवाज वेरी फेमस आनी एक्सपिरियन्स पिडियट्रिशियन. ताका आहा 37 years ऑफ एक्सपिरियन्स आनी आय एम रियली ग्रेटफूल शी इज हियर. प्लीज वेलकम डॉक्टर सुषमा किर्तानी. Thank you, Mazel, for calling me. डॉक्टर, खूब बरें दिसलें तूं आयज हांगा आयल्या म्हणून. सो डॉक्टर, कॅन यू प्लीज इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ? म्हज्या तत्वे आनी आमच्या अकॅडमी, इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक गोवा स्टेट चॅप्टर ऑफ विच आय एम द मेंबर, एंड आय एम एक्चुअली द नॅशनल एक्झिक्युटीव बोर्ड मेंबर फॉर 24 and 25. सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. Actually, in pediatrics, I have finished 37 years, 31 years for my private practice, which I do in Panji. And most important, I am a newborn child and adolescent consultant, and that is it. Yeah. So खूब बरें डॉक्टर. सो लेट अस स्टार्ट. सो आतां हांवें पळयलां एज आय एम अ मदर टू, एज अ पेरंट, तुका कितें दिसता आमची पेरंट्सां, स्पेशली गोंयकार आमची गोंयची पेरंट्सां कितें अशी मिस्टेक करता दॅट इज एक्चुअली हार्मिंग द हेल्थ ऑफ द किड्स? एक्चुअली आतांचे पेरंट्स पळयत जाल्यार खरें खूब म्हणजे कन्सर्न. आतां कितें जालां, नॉर्मली पयलीं व्हडल्यो फॅमिली आसताल्यो, लोकांगेर 12 भुरगीं आसतालीं, तशें ना. आतां इट इज अ न्युक्लियर फॅमिली, 1 किंवा 2 भुरगीं लायक दॅट. कळ्ळें न्ही, मोस्टली 1 child 1 pet अशेंय बी जाला थोडी फॅमिली. सो दीस इज वॉट इज हॅपनिंग. सो भुरग्याचेर पेरंट्साचो फोकस खूब आसता, गीव अ लॉट ऑफ टेन्शन. पूण पयलींच्यो आवयो कामाक वचनाशिल्ल्यो, आतांच्यो आवयो कामाक वता, सो तांचे टायम ऑफिसान वता. सो मेनी टायम्स वॉट हॅपन्स इज द पेरंट्स that try to please the child by offering things because they are themselves physically not available. अशें करून खूब ना भुरग्यांचे म्हणजे हल्ली कडेन जे प्रॉब्लेम जाता भुरग्यांक, बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग द चिल्ड्रन आर कमिंग वीथ सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम इज ऑन द रायज. दुसरी गोष्ट म्हणजे आवयो म्हणजे चूक करता म्हणजे मेनी टायम्स की पळयनासतना भुरग्यांक इफ दे हॅव द मेडिसीन दे आर गिवींग. एज अ डॉक्टर वी ऑलवेज से की बाबा कन्सल्ट करून दिया, ओगीच भुरग्याक काडून दिनाका. सो मेनी टायम्स वी हॅव सो मेनी गॅजेट्स, इतले आयफोन घेवन फिरता, पूण भुरगो आसा असोच ताका तकलेक हात लायलो आनी गरम लागलो, काडलें आनी पॅरासिटामॉल दिलें. यू नॉट चॅक द मेडिसीन. नॉर्मल टेम्परेचर तुवें जोराचें वखद दिलां. दीस हॅपन्स. वर चायल्ड इज रनिंग एंड सडनली समथींग स्टिक्स इन हिज थ्रोट एंड ही स्टार्ट्स कफिंग. इमिजिएटली कफ सिरप. कळ्ळें न्ही. म्हजे कडेन हेचो एक्सपिरियन्स आसा. इयर्स बॅक वन मदर, यंग मदर केम विथ अ बेबी हू वॉज 8 months old, and she had come 2-3 months before for cough and cold. आनी त्या आवयन कफ सिरप भुरग्याक दीत आशिल्ली की फुडें थंडी जावंक जायना आनी कफ जावंक जायना म्हणून ती कंटिन्युअसली 3 महिने ताज्या नंतर दीत रावली. आनी शी कन्फेस की हांव ताका कफ सिरप दीत आशिल्लें डॉक्टर, तरी परती कशी थंडी जाली, सद्दां दितालें जावंक जायना म्हणून. सो लायक दीस. सो मोस्टली दीस थिंग्स वीच वी कम अक्रॉस. सो लेट अस मूव विथ आतां द नेक्स्ट सेक्शन म्हणल्यार आमचें न्यू बॉर्न सेक्शन. ओके. सो आतां आमी जायते फावट हांवें पळयलां की म्हणटात की भुरगे जाले घरा येता आमी आनी मागीर भुरग्याक आमी स्वॅडल करता. हय. ओके. टायट बांदता सारकी भुरग्याक न्हू. सो दे से लायक टायट बांदल्यार बरें म्हणून भुरग्याक बरें झेम पडटा, या फिर भुरग्यांचे पांय सारके स्ट्रेट जाता म्हणून. इज इट अ ट्रू फॅक्ट? इट इज अ मीथ. ते ट्रू फॅक्ट न्ही. भुरगे 9 महिने आवयच्या पोटान पांय अशें आसता, 3 आनी भुरग्याच्यो मुठी बी अश्यो आसता. वन्स अ चायल्ड ग्रोथ 3-4 महिने जाले ऑटोमॅटिकली हात सरळ, मुठी सुट्टात आनी भुरग्याचे पांयूय स्ट्रेट जाता. ताका बांदून दवरूंक जायना. इमॅजीन आमकां कोणें तरी टायट बांदून दवरलां, आमकां कशें दिसतलें? इट इज व्हेरी अनकम्फर्टेबल फॉर द चायल्ड. कळ्ळें न्ही. भुरग्याक तो पळय न्हिदयतकीर रॅपर घालत सुद्दां पांय असो करून भुरगीं उडयता, धाकटी भुरगीं सुद्दां. दे मूव देयर लेग्स लायक दॅट. सो दॅट इज अ मीथ की भुरग्याक टायट बांदून दवरल्यार पांय स्ट्रेट जाता. तें न्ही, तें रॉंग. आनी आमी आमच्या भुरग्यांक मिटन्स घालता, हातीक आमी घालता बिकॉज ते स्क्रॅच करता, यू नो.
So is it compulsory we have to put that It is socks not and no, but if the weather is cold, it is always helpful. Small premature babies and all, you have to cover them full with sweater even during the daytime. आता विंटर सुरू जातलो आमकां दिसता की आमकां गरमी जाता म्हणून ल्हान भुरग्यांक जायना. प्लस सामकी ल्हान बेबीज आसता ती कुडकुडना, ते नॉट शिवरिंग, दे कांट. सो तुमकां कळना मनशाक की ताका थंडी खाता काय ना. आनी स्लोली बिकॉज दे फील कोल्ड, द कॅलरीज आर बर्न वॉट एवर दे गेट बाय ड्रिंकिंग मिल्क, दॅट इज यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. सो बेबीचो वेट गेन जावचो ना. सो दॅट इज वाय यू हॅव टू बी केअरफूल. तांकां कवर करूंक जाय, मिटन, सॉक्स, सगळे बाकीचे रॉम्पर वा स्वेटर सगळें घालचें पडटा, कॅप बीप तशें. पूण इट इज नॉट दॅट की नाक त्या तोंडाक लायतलो म्हणून मिटन घालत तशें ना. यू कॅन ऑलवेज बेबी नेल कटर मेळटा, यू कॅन कट द नेल्स ऑफ द बेबी, दॅट इज इम्पॉर्टंट. कळ्ळें न्ही. आतां आमी म्हणटा की बेबी थोंडी येता वो हय. जाता पळय ती म्हणजे शी खाता हय. बेसिकली. सो आतां आमचे पयला आमी आतां आमकां एसी म्हणटा ती सारकी जायच. जायच. इट्स लायक Yeah. नॉट अ लग्जरी Yeah, एनीमोर. yeah. सो भुरग्याक आतां आमी एसीन दवरले जाता विथ फॅन ओ कितें ओन्ली फॅन आसूंक जाय न्यू बॉर्न बेबीक? ना, you can keep the baby in a AC, but not very chilled, very low Yeah. temperature, Okay. 25, 26 like that. तशें. Fan and AC बरोबर ना, even भुरग्यांक. But wear all these things. Okay, see to that AC filter is clean, and that it is a clean environment actually. Oh. That you can do. But baby जर सामको premature आसा, where baby is brought home just from the hospital, Okay. in that condition better to avoid. And you can, mother will also feel uncomfortable because mother has to be comfortable. Baby थंडी खाताय बरें आसा, पण at the same time mother will feel uncomfortable if he is used to AC all the time before the baby comes. किंवा आताची यंग जनरेशनाक जायच न्ही गो तो, आनी इट इज नीड ऑफ द अवर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग, गरमेच्या दिसांनी सॉलिड गरमी. सो फॅन तिका कम्फर्टेबल जाता तो फॅन दवरचो, कित्याक टील द बेबी पिक्स अप द वेट एंड ऑल ड्युरिंग द केअर, इट इज बेटर. कळ्ळें न्ही. ओके ओके. सो आतां आमी म्हणटा बेबी जालें, घरा आयले आमी, मदर आनी चायल्ड घरा आयलो आनी मागीर 40 days आमी अशें म्हणटा की बेबीक भायर काडपाक जायना, वो द मदर शूड नॉट गो आवट. इज देर अ मेडिकल रिजन बिहायंड इट ओ कितें पयलीं ओल्ड म्हणजे आमचे ओल्ड ग्रँड पेरंट्स सांगता म्हणून कशें सांगलां म्हणून आमी ते फॉलो करता? वॉट इज द थिंग अबाउट ना, बिकॉज ते इवन द पीपल बिलीव, मुस्लीम रिलीजन ऑल्सो 40 दीस ते कांय भायर वचनात. दॅट इज मे बी ओल्ड टायम, डॉक्टर्स नाशिल्ले, मेडिकल सायन्स एडवान्स नाशिल्लें, कितें जावंक शकता त्या बायलेक. दॅट इज हाव इट वॉज थॉट ऑफ. कळ्ळें न्ही की बाबा द लेडी हॅज टू टेक केअर, सो शी इज पोस्ट डिलिव्हरी ताका रेस्ट जाय, सो हांगा थंय वचपाचें ना, करपाचें ना. बट दॅट डजन होल्ड ट्रू एनी मोर नाव. लोक हांगा डिलिव्हरी पयल्या दिसा जावन रोखड्या दुसऱ्या दिसा डिस्चार्ज जावन घरा वता, घरा वचून काम करता. ते एक्झाम्पल आय एम सिटींग हियर. आय माय daughter was born on 2nd January, 4th I came home, 5th I was in the OPD. लोकांक खबर सुद्दां ना की I had delivered. My date was later. I had to tell I got a baby girl. So I am an example of that. So I have worked. So this is it. Okay. So let's go with the next topic, that is breastfeeding. Yeah. So breastfeeding ache milk production अशें खूब mothers complain करता की production जायना. So हाचें कारण कितें आसता? न्ही, कारण काय ना, एवरी मदर इज हेल्दी आनी प्रत्येक आवय भुरग्याक दूध दिवंक शकता. ती आवय मोठी आसा, बारीक आसा तशें कांय नासता. इट डजंट डिपेंड ऑन द सायज ऑफ द ब्रेस्ट ऑल्सो. सो वॉट हॅपन वेन द मदर डिलिवर्स, इमिजिएटली आफ्टर डिलिव्हरी, आतां द फर्स्ट आवर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. द बेबी शूड बी हेल्ड टू द ब्रेस्ट. सो ताका जे इनिशियल फीड मेळटा ते कोलेस्ट्रॉम, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, फूल ऑफ ऑल द एंटीबॉडीज, आनी इट इज व्हेरी एसेन्शियल फॉर द बेबी बिकॉज इट गिव्स देम इम्युनिटी. कळ्ळें न्ही. तो इम्युनिटी इज लायक अ वॅक्सीन, त्या प्रमाणे ते इम्पॉर्टंट. सो दॅट इज हें. आनी ते ताज्या नंतर मदर हॅज टू कंटिन्युअसली फीड द बेबी ऑन डिमांड एवरी 2 hours ऑर एवरी 2.5 to 3 hours. बेबी जसो उठटा तसो मदरान फीड करपाचो. इट इज इम्पॉर्टंट दॅट मदर फीड द बेबी इन द फर्स्ट 6 months सामकें. 6 म्हयन्याच्या नंतर मागीर कॉम्प्लिमेंटरी फीडिंग सुरू. तें बी स्लोली 6 months to 1 year, and continue feeding even with the complementary feed till the age of 2 years. Continue this. It's important. So is breastfeeding very painful? No, breastfeeding is not painful. Mother has to be completely relaxed. She can sit and feed, sleep and feed. But that is very important that mentally first mother has to tell herself, I am माझ्या बेबीक म्हणजे दूध दितलेंच. कळ्ळें न्ही. मेनी टायम्स वॉट हॅपन, एवरी टायम भुरगें रडलें की मदर इन लॉ कोण जाणटी मनीस घरान आसा ती आतां तांकां सांगता भुरग्याक पोटाक पावना. सो दॅट इज वाय द अटेन्शन गोज टू डब्बा. आतां थोडे मदर्स आर दे आर कॉन्शियस ऑफ फिगर. दे फील तांचे फिगर वाट लागतलें इफ दे फीड द बेबी. थर्ड थिंग, नो टायम. आतां मोबायल ताजेर बसप, हें करप, आनी तांचो वेळ तातूंत वता. भुरग्याचे फोटे काड, हाका धाड, चॅटींग, वॉट्सॅप, नेटफ्लिक्स, सगळे गोश्टी तेंय बी मदर्स करता. दुसरें म्हणजे पेशन्स जाय ताका फीड करपाक. सो अनलेस यू आर मेंटली प्रिपेर्ड की आपूण आपल्या भुरग्याक आपलें दूध दितलें, आनी दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द बेबी. इट इज द बिगस्ट इन्वेस्टमेंट
इन एज फार एज द चायल्ड इज कन्सर्न. तूं आतां कशें FD करता भुरग्याच्या नांवार कितें घेवन दवरता बँकेन अकावंट उगडटा सेविंग अकावंट करता सगळें करता FD करता तें तशेंच हें भुरग्याक दूद दिवप आवयचें. मोस्ट इम्पॉर्टंट इन द फर्स्ट 6 months सामकें मेळूंक जाय तेन्नाच तें भुरगें खरें बरें जातलें. म्हणजे ताजें मेंटल डेवलपमेंट इज गूड, सगळो फिजिकल डेवलपमेंट इज गूड, इम्युनिटी इज गूड आनी भुरगें परतें परतें सीक पडना. आनी ऑन टॉप ते डबे दे आर एक्सपेन्सीव, सगळ्यांक परवडना. मागीर पयलीं सुरू करता मागीर डायल्यूट करून दिता सो वजन वाडना. इफ यू डोंट टेक केअर बिकॉज ऑफ फिडींग बॉटल्स एंड ऑल चायल्ड हॅज डायरिया, रिकरंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, भुरग्यांक मेनी टायम इयर इन्फेक्शन्स आर हाय, तोंडान मागीर ती थोडे पेसिफायर दितले किंवा ते हें घेवन क्लिनलीनेस ना ओरल थ्रश जातलें. सो मेनी थिंग्स कम आनी दीस इज यू हॅव टू प्रिपेर दॅट मिल्क न्हय. हें सगळें रेडीमेड नॉर्मल रूम नॉर्मल टेम्परेचर बट एवरीथिंग. डॉक्टर जायते जाणां हांवें पळयल्या मदर्सांक लायक नॉट लायक एवरी मदर बट देर आर फ्यू मदर्स हू फॉर सम रिजन लायक ते थोड्यांक पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जाता, सो थोड्यांक कितें ऑपरेशन पडटा मागीर सून आफ्टर द डिलिव्हरी जावंक आनी कितें प्रॉब्लम येता इन्फेक्शन जाता एंड दे गो थ्रू सम सर्जरी ऑर वॉट एवर आनी फॉर दॅट रिजन तांकां तें दूद दिवंक मेळना. ओके आपल्याक दूद मेळना थोड्यांक टेन्शन जाता, सगळें फोर्स करता अरे दूद दिवपाक जाय वॉट एवर हॅपन्स आनी तेन्ना ते मदरा कडेन दिवपाक घडना दूद, तेका उणें पडटा बेबीक, तेन्ना दे गो फॉर द आमचें हें. But even mother who is HIV positive can feed the baby. During corona, mothers could feed the baby. Mother can feed the baby even with all paracetamol or मातशी थंडी जाला हें जाला. If she is coughing, she can wear the mask. Now corona is thought मास्क घालप बरें म्हणून दुसऱ्याक जायना. आनी आवयक थंडी जाल्या म्हणजे दुधांतल्यान भुरग्याक थंडी जातली अशें एक बिलीफ आसा. आवयन उदकान हात घालून काम केलें म्हणजे भुरग्याक थंडी जातली अशें ना. इट इज नॉट रायट. वी डोंट हॅव सम सक्शन मशीन इन अवर बॉडी. इट इज कोल्ड म्हणटा ती रेस्पिरेटरी, हवेंतल्यान जावप. दुसऱ्याक जाल्यार तुका आयली, तूं त्या भुरग्याच्या तोंडार खाकता भुरग्याक घेतली, हवामान बदललें, क्लायमेट बदललें की थंडी जावप. ऑल दीस समटायम्स पीपल हॅव गॉट एलर्जीक टेंडन्सीज. सो क्लायमेट बदलता की तांकां ते एलर्जी कोल्ड जाता. ऑर समटायम मदर्स हॅव ऑल्सो विजींग आस्थमा, दे वर स्मॉल दे वर गेटिंग एन इट वर्सन्स इन प्रेग्नन्सी अशें जावंक शकता. सो यू शूड नॉट बी स्टॉपिंग फिडींग द बेबी. कळ्ळें न्ही. आतां समज आवयक मेनी टायम्स फॉल्टी फिडींग टॅक्नीक आसा जाल्यार कट पडटा ऑन द निपल, देन इट इज व्हेरी पेनफूल फॉर द मदर. बट डिस्पायट दॅट शी हॅज टू feed the child and on the other side which is normal and even on that side she has to can express and give the milk. Mother's milk is the most important thing for the child. पण सामकोच तुका पर्याय ना जाल्यार supplementation from outside that has to be given. There is no way. कळ्ळें न्ही. बट इट्स नॉट लायक आतां ऑप्शन ना, लायक हाव यू सेड ऑप्शन सापूच ना जाल्यार वी गो फॉर द. आनी दुसरी गोश्ट वेदल इट इज इम्पॉर्टंट फॉर द मदर एंड फॉर द बेबी बिकॉज बेबी हॅज ऑल द एडवांटेजीस. मदर्स मिल्क एज अ दिस थिंग कॉल्ड टोरीन द विटामीन अँड दॅट इज नेसेसरी फॉर द ब्रेन ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. म्हणजे स्टडीज वर डन टू सी ब्रेस्टफीड आणि डब्बा. Between them, the babies who were breastfed were more intelligent or scoring 10 points more than the children who were given the tin milk. Lakshan aile. So this is important. So as far as this feeding is concerned, it helps. But only one simple question I have on that. But there are some people who are giving formulated milk because the option na asta thanka whatever tenche reason ha, not like muddom dina but reason aha okay the reason general reason aha म्हणून जायना suppose. So is it a bad thing to give the formulated milk or okay? Formula milk you can give at any point of time. This is not bad. But I had a poster in my OPD earlier. Cow's milk for the calf, mother's milk for the baby. The protein of the milk is human and animal. So when you give this spray dried powder, which is cow's milk, which is spray dried in a dabba, that stimulates the body's the immune system. So later on, child can come with allergies, asthma. They can come with skin allergies. Okay, all these things can come. That we don't know. So that is how it is always better that mother's milk should be given as far as possible. आता breast milk bank सुद्धा GMC सुरू केला. So extra milk mother is donating. कोणाची baby premature असा, so mother is very sick. Then only that milk is given to the babies. तांकां भायलो डबो दिनात. So that shows the importance of mother's milk there. कळ्ळें न्ही. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें आसता जाणा की एनी मदर हू इज लायक ऑन एंटीसायकोटीक म्हणजे पोस्ट पार्टम डिप्रेशन आसता चालू आसा, देन शी इज ऑन एंटी मलेरियल्स, एंटी कॅन्सर थेरपी, एंटी थायरॉयड ड्रग्स. ऑल दीस आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन्स. देन शी कॅनॉट फीड. बट अदरवायज एज फार एज पॉसिबल मायनर थिंग्स मदर कॅन फीड. ओके. सो आतां
फीड जालो हय. बेबीक फीड केलो हय. मागीर आमी डकार दिवपाक हय. जाय बेबीक हय. म्हणटा आमी burping, हय. हाव इम्पॉर्टंट इज दॅट Burping is very important because along with the milk, baby takes air. Some of the babies they take milk fast, even if it is breastfeeding. So air goes, and then if you don't burp, then they keep on, regurgitation. That is called regurgitation. They keep on vomiting. The parents bring them ulti karta म्हणून. It's not ulti actually. When you weigh the baby is gaining weight, baby is active, happy, सगळें. पूण तांचे they are regurgitating too much. कळ्ळें न्ही? If that is why burping is important. Burping is also a very good this thing for mother also exercise. She can, some babies burp in 5-10 minutes, some take half an hour. So mother can put them on their shoulder and go up and down. So it is good walk for the mother in the house. So that is also there. Postpartum that is necessary for a mother. Yes, correct. Okay. And secondly, what I was telling you is when mother is feeding the baby after delivery, there is a hormone which is secreted from the brain which called oxytocin, which acts on the breast so that the baby get the milk, and it also acts on the uterus to bring down the size of the uterus, which increases in pregnancy. तो uterus व्हडलो जाता न्ही गो, तो सकल नॉर्मल हाजेर येवंक जाय प्री प्रेग्नन्सी लेवल. तसो जर तूं मदर्स वी आर नॉट फिडींग, दे आर एट व्हेरी हाय रिस्क. आतां तूं पळय ब्रेस्ट कॅन्सर आर हाय, ओवरियन कॅन्सर हाय, uterus cancer is high. Why it is going up? Because of giving thin milk. That is the thing. So it is interrelated question. म्हणजे breast feeding can help you with that also. Yeah, so it is not only protection for baby which you get from the mother's milk, but it is also helpful for the mother because of this. If you don't initiate, that cycle has to be initiated from the brain to the breast to the uterus, and then it goes on. कळ्ळें. देन समथींग अबाउट कॉलिक पेन. आतां कॉलिक म्हणटा आमी, थोड्यांक खबर ना कॉलिक कितें म्हणटा, तें पोटान दुखता भुरग्यांच्या. बट हाव डू यू नो ते भुरग्याक कॉलिकूच जाला वो सम अदर रिजनाक लागून भुरगीं रडटा म्हणून? लायक नॉर्मली भुरगे खुबदां भुरगीं रडटा म्हणून घेवन येतात. भुरग्यांचे पयलीं मेन म्हणजे लोकांक फक्त एकूच कन्क्लुजन आसता, ताका पोटाक पावना म्हणून तें दूद पावना आवयचें ताका डबो दी आनी पूट बेबी इन मोर ट्रबल बिकॉज वीथ टीन मिल्क गॅस, तशेंच पोटान घट्ट जावप, कॉन्स्टिपेशन, ऑल दीस इनक्रीजीस. सो इट एड्स फ्युअल टू द फायर. तशें जावन पडटा. सो तशें न्ही तें. आनी भुरग्यांक गॅस म्हणजे पोट अशें फुलयतलो, हात पांय टायट करतलो, आनी मोस्टली दीस हॅपन्स इन द इवनिंग टायम आफ्टर 6-7 त्या वेळाचेर. ताका नांवूच इवनिंग कॉलीक. एक्चुली तें हें आसा आनी इट इज जस्ट अ गॅस. इट इज नथींग टू वरी. इट पासीस ऑफ एज द बेबी ग्रोथ. आतां सगळं सुरू जालो न्ही 1 म्हयन्याचेर, 2, 3, 4, 6 म्हयने पर्यंत वता. 2-3% 9 म्हयने ते वर्स पर्यंत उरूंक शकता. सो अदरवायज इन दॅट इज इन्फन्सी पिरियड फूल. पण अदरवायज कोणाक तो उरना. सो जो आवय कंप्लेन खूब करता, खूब ताका हें जाता, गॅस जाता, रडटा एका सारकें, सदांच रातचें रडप आसता 6-7 वरांचेर, किंवा मदींच रातचो उठून न्हिदूंक गेला 11-12 उठून घर सगळें माथ्यार, फूल फॅमिली जवळ हें जाता. बट ते पोटान दुखून जायना त्या गॅसान. इट इज जस्ट अ प्रिकींग सेन्सेशन, अनकम्फर्टेबल फिलींग. आमी जर चड जेवण बरें जालां म्हणून खूब चड जेवली नाका आसतना तेन्ना आमकां जें फिलींग जाता अनकम्फर्टेबल, दॅट इज वॉट हॅपन टू द बेबी. व्हडल्या भुरग्यांच्या पोटान दुखप वेगळें, तें एक्चुअल ट्विस्टिंग तशें, म्हणजे स्पाझमॉडीक पेन. हांकां तशें ना. इट इज अनकम्फर्टेबल फिलींग एंड बेबी क्रायज. सो सिंपल म्हणजे खानार घालो किंवा एक पिलो दवरून ताजेर बेबीक उमतो घालून थापटिलो, आनी मदर कॅन टेक द बेबी लायक दीस एंड गो अप एंड डावन. समटायम पेरंट्स बाय द टायम दे कॉल द डॉक्टर आनी से डॉक्टर सामको एका सारको रडटा, मातसो घेवन येता. रातचे दे रश टू द हॉस्पिटल. हॉस्पिटलान पावता बेबी न्हिदला. because that gas has gone already gone because of car driving so always mother न्हिदून जर भुरग्याक पोटाचेर आपल्या आंगाचेर घालून थापटिलो गॅस वता किंवा व्हडलो एडल्ट पिलो दवरून ताजेर उमतो भुरग्याक घालून ती बसली सोफाचेर आनी असो थापटिलो गॅस गेलो आनी बेबी इज फायन. दीस इज द थिंग. सो यू डोंट रिक्वायर मेडिसीन. कॉलीक जाता म्हणून काडून काडून भुरग्याक मेडिसीन. लोक विचारता दोतोर ग्रायपॉटर दिल्यार कशें, कुमारी आसव दिल्यार कशें, तुका आनी कॉलिकाचे ड्रग्स खंयचे आसा ते दिल्यार कशें, कांयच गरज ना. नो नीड. आय रिमेंबर इयर्स बॅक वेन आय वॉज सिनियर रेजिडेंट इन वाडिया हॉस्पिटल इन मुंबय. माय बॉस दॅट टायम लेट डॉक्टर रशीद मर्चंट सर रिसेंटली वी लॉस्ट हिम इन जुलाय दीस इयर. आनी तो म्हणटालो आमी रावंडाक वताले तेन्ना आवय विचारताले सर बाळाला ग्रायपॉटर देऊ का. जेन्ना सराचें आन्सर तो म्हणटा दे काही नाही. मागीर भायर येवन सर म्हणटालो we should tell the mother give 1 teaspoon to baby and you have 2 teaspoons. So mother because that product was examined in KEM Pune and it was found to have a very high level of alcohol. So that is causing the sedation in the baby. So म्हणून बेबी तो घेवन न्हिदता कळ्ळें न्ही. म्हणून तो म्हणटालो भुरग्याक 1 कुलेर आवयक 2 कुलेर म्हणजे आवय प्रश्न विचारची ना. शी विल नॉट कंप्लेन. दिस इज हाव. या बट ड्राय वॉटर आनी आतां बाल कडू आसता जायते अशें आसता न्हू. आमी म्हणटा आमकां आमची पेरंट्स सांगता आमकां हे बेबीक दिया दूध दिल्यार उपरांत आनी तो तुमचो लोकल हें मुगो हांगा खुबश्या लोकांक खबर बी आसा. मेनी पीपल फ्रॉम आक्षी गोवा वेल्ला दे नो हाव टू मेक दॅट पोमाद कांफरात.
So they were putting that for the tummy and it child used to be Yes, fine. they That like is a really good remedy. Yeah. So dry water Hindu pharmacy still makes it, that 100-year-old product. मेवता खंय आता मेवता फार्मासीन मेवता दिसता म्हाका. सो ड्राय वॉटर आनी Nothing बालकोडीची is गरज required. ना Nothing, nothing, अशें ना. nothing is required. Yeah. भुरग्याक कांयच हरशीं खरें except vitamin D. A baby who is healthy, born at term to a healthy mother, कांयच ना except vitamin D, because that milk is deficient in vitamin D, has to be given for the first 6 months. मागीर you can add calcium and iron from 6 months to 1 year. That is it. So you don't require to give unnecessary हें दिवं, कोणी बाळकोडू दिता, ताचे वयर कोणी सांगलें म्हणून ताका ड्राय वॉटरूय घालता, एंटीकॉलिक ड्रॉप्सूय जाय, आनी इतली मेडिसिनां, मोर मेडिसीन, बेबी इज अनहेल्दी. सारकें. ओके. कळ्ळें न्ही? ओके. सो सारकीच करेक्ट एज एज यू सेड इज आफ्टर 6 months solids. हय 6 months you have to start on complementary feeding. That has to go very slowly measure till 1 year. अशें न्ही की टू मेनी थिंग्स टू मेनी कुक स्पॉयल द सूप म्हणटा तसो करूंक जायना. आज तुवें हें दिलें, फाल्यां दुसरें दिलें, परवां तिसरें दिलें, एका दिसा आनी थोड्यांक मुगो मदर्स वर यंग मदर्स नाव दे डोंट पे अटेंशन. दे फील चायल्ड शूड बी गिवन कंटिन्युअस फूड. सो एका वरान भुरग्याक दिता तशें करूंक जायना. So when you start one thing, go with one thing and see whether the child tolerates it. एकदा एका फुडाची भुरग्याक एलर्जी आसता ती जावपा जायना. So what happens, that you have to give and go slowly, introduce 2-3 days एकूच दिलो न्ही तुवें, आतां तुवें रागी स्टार्ट केली, रागी पोरी दी ताका एकदांच दिसा. मागीर बाकीच्या वेळार मदर फीड करता ते मोर देन इनफ. देन मेक इट 2 times a day. सकाळीं दी, सांजची मातशें वॉर्म करून दी. मागीर यू कॅन इंट्रोड्यूस आफ्टर 3-4 days यू कॅन इंट्रोड्यूस अनदर थिंग. दिसाक पयलीं सुरवातीक स्टार्ट करतना 1-2 फीड. स्लोली यू हॅव टू गो फ्रॉम सेमी सॉलीड टू सॉलीड. दॅट इज हाव इट इज अ विनिंग फूड. कळ्ळें न्ही? या. सो आतां आमी जायते वेळ पळयता आसतले, आय एम शुअर पेरंट्स मस्ट बी कमिंग टू यू म्हणटा आसतली म्हजो भुरगो खायना म्हणून, व्हेरी फासी पिकी इटर्स म्हणटा तशें. सो दॅट टायम शूड वी फोर्स देम टू हॅव द फूड ऑर वॉट यू से ऑन दॅट? फोर्स फिडींग इज एब्सोल्युटली बॅड. भुरगो खायना. आतां मदर्स मेनी टायम्स कम टू अस की भुरगीं खायना म्हणून. आतां एक भुरगो 10 म्हयन्याचो हाडला, नॉर्मल सिनारियो ओपीडीन सांगता, कांयच खायना. आय टेक अ पेपर आनी ताजेर बरयता तूं सकाळच्यान सांजचें कितें दिता तें सांग. सकाळीं उठून दूद, मागीर एका वरान पॉरीज, एका वरान फ्रूट, एका वरान हें. एवरी आवर कोण खातलो? सारकें. यू कॅनॉट. कसोच खावंक शकना. दॅट इज वन थिंग. सेकंडली तशें दिना, 3-4 फीट दिता, पूण कशें 1 म्हयनो जालो हेंच. 11 वरांचेर फ्रूट पडटा, 12 वरांचेर रागी पडटा, 2 वरांचेर पेज पडटा, किंवा त्या पेजेन भितर सगळे व्हेजिटेबल घालून कूक करून तेच घालप. मेनू इज सेम. आमची भुरगीं चिप्स कित्याक खाता? पॅकेट्स चेंज, तातूंतले चिप्साचे फ्लेवर चेंज, म्हणून दे आर मुवींग लायक एनीथींग एंड द चिल्ड्रन आर इंट्रस्टेड इन इटींग. हांगा मोनोटोनस हें जसं हांव पयलींच आतां सांगता, बाबा हें सद्दां सेम करूं नाका. आतां भुरग्यां आतां आमी बिस्कीट अलाव करना. इट्स नॉट गूड बिकॉज हाय इन सॉल्ट, शुगर एंड रिफायंड ऑयल. आनी प्लस ताका शेल्फ लायफ आसता कावंटराचेर, ते 3-3 म्हयने आसता. इट्स नॉट गूड. फ्रेश कितें घरांतलें करता तें दी. इवन दोज बेबी फूड्स, कॉम्प्लिमेंटरी फीड मेळटा आतां तुका ब्रँड्स. आय एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ एनी ब्रँड ऑर एनीथींग, बट दिस ऑल्सो इज नॉट. इफ यू गिव होम मेड इट इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज द taste buds are developing, and when you give this child develop liking for this all this natural food. आता एक खंयचो ब्रँड विथ एप्पल फ्रेश मेळटा न्ही तो दी. तातूंत भितर वीट आसता. वीट तूं चपाती रोटी करतात घरात, दुदान गरम भिजत घाल, ती भुरग्याक खावय. दॅट इज गूड. सो दॅट इज अ थिंग. कळ्ळें न्ही? आतां पळय भुरगे एक बिस्कीट खाता मारी, सद्दां मॅरी बिस्कीट, 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो. देन वॉट हॅपन, चायल्ड हॅज नो लॉजीक, कॅनॉट रिझन. सो तो मॅरी, ताका प्रत्येक बिस्कीट चेंज केली म्हणून भुरग्याक कळना. भुरग्याक दिसता तूं मारीच दिता, आनी भुरगो खावपाक कसोच तयार ना खंयचीच बिस्कीट. दीस इज वॉट इज हॅपनिंग. म्हणजे तो फेड अप जाता सर तेंच दिवप. इफ वी आर गिवन मॅक्रेल्स एवरी डे, आमी जेवची सुद्दां ना. सारकें. आनी दुसरी गोश्ट, आवय कितें करता, भुरग्याक फीड करतना येदो व्हडलो बोल घेवन बसता. गिव द चायल्ड फूड वेन द चायल्ड इज हंग्री. दीस इज इम्पॉर्टंट. सेकंड थिंग, यू लर्न द क्यूज विथ द चायल्ड, शो दॅट चायल्ड इज हंग्री. तें जावच्या पयलींच भुरग्याक आपल्या टायम पळोवप आनी भुरग्याक एकदाचेर दिवन सोंपोवप. कळ्ळें न्ही? सो दीस इज वॉट इज हॅपनिंग. सो तें करपाचें पयलीं बंद करूंक जाय. दुसरें म्हणजे येदो व्हडलो बोल घेतला, तर भुरग्याक शी थिंक्स ऑफ हर एपेटायट ऑफ इटींग दॅट बोल फूल ऑफ सूप ऑर वॉट एवर. भुरग्याक तो कसोच घेवचो ना. सो तो क्वॉर्टर घेतलो ताजो, नॉट हॅपी. मागीर ताका कितें जाता, एक तर भुरग्याक संवय जाता, फोर्स करून ताका घट धरून रडोवन घालप. भुरगीं थोडीं घेता आनी रावता, आनी सम ऑफ देम स्टार्ट पुटींग ऑन वेट एंड बिकम ओबेस. थोडीं भुरगीं घेता, आवय फोर्स करून घाला म्हणून, आनी थोड्या वेळान भक्त करून उलटी करता. देन दे कम टू द डॉक्टर की भुरगो उलटी करता खातीर. वॉट दे हॅव
डाउट इफ यू गो डीप इन टू द हिस्ट्री दीस इज अ हिस्ट्री. बिकॉज म्हाका खूब पावटी माझे भुरगे सांगता बिकॉज माय चायल्ड तो असो पिकी इटर हाय बी आनी देन म्हाका सांगता सगळीं जाणां लायक आय गेट लायक ते सांगता ताका फोर्सान घाल ताका मांडयेर घाल आनी फोर्सान घाल म्हणून देन आय कॅनॉट डू इट बिकॉज तो रडटा आनी आय ना दॅट्स व्हेरी बॅड इट इज व्हेरी ट्रॉमॅटीक कळ्ळें न्ही तशें. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे खाता आसतना भुरग्याक म्हणजे इवन मदर हू आर ब्रेस्ट फिडींग समटायम दे आर फिडींग बट दे आर भुरगो मातसो रडलो जाल्यार मातसो पेशन्स जाय रावूंक जाय. यू शूड बी ऑल्सो कम्फर्टेबल सीट कम्फर्टेबल वॉट एवर मदर वील शेक दीस हँड. इमॅजीन खाता आसतना तुजे फाटल्यानच्यान तकली कोणें हालयली आमकां खावंक जातलें सो ते खावप तशें करप न्ही. दॅट इज अनदर रॉंग थिंग वीच मदर्स डू एंड देन दे गेट फ्रस्ट्रेटेड. बेबी इज ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड. बेबी इज मुवींग हिज हेड मदर इज न्यू शी हॅज नो एक्सपिरियन्स ऑफ फिडींग द बेबी आनी सगळो असो प्रॉब्लेम जाता कळ्ळें तुका. ऑर मेनी टायम आतां मातशी व्हडलीं भुरगीं 1-2 वर्सांची खायना तोंडान दवरता गालान हेवटेन गालान तेवटेन कशीच खायना थुकता इवन आनी भाजी खायना. एक्सपिरियन्स इज दॅट फूड दिलें तातूंत भितर मदीं मिक्स करता आवय ती उणी दिता आसतना भाजी भुरगो तोंडांतलो काडून प्लेटीन उगडून पळयता भाजी घाला काय इतल्या बरें भुरगीं हुशार जाल्या. सो ऑल दीस टायप ऑफ थिंग्स सो यू हॅव टू ऑल्सो चेंज द मेनू फ्रिक्वेंटली कळ्ळें न्ही. आनी एज द चायल्ड ग्रोज बीग आतां 4 years 5 years भुरग्यांक कळटा यू शूड टीच देम वेजिटेबल्स. स्कुलान इतल्यो गोश्टी शिकयता पूण ऑल दीस थिंग्स आर नॉट टॉट. चिल्ड्रन आर नॉट अवेर. यू हॅव टू टीच देम वेजिटेबल्स फ्रूट कितें तें. आनी एकदां भुरग्याकूच तूं विचार कितें करूं तो भुरगो तुका सांगता मम्मा दाल रायस कर आनी तीं भुरगीं हें जेन्ना सांगतात ते आवाज करनासतना जेवतात. हय सारकें सारकें. दीस इज द थिंग. डॉक्टर आतां आमी आतां हाव यू सेड लायक आतां आमकां जायते न्हू मेवता हेल्दी ड्रिंक्स म्हणून मेवता वो हेल्दी प्युरीज मेवता वो यू नो इवन सेरेलॅक मेवता ताका हॉली अख्खे मिक्स करून पावडर येता पळय ते दुदान घालून. सो इज इट अ गुड थिंग टू गीव दॅट ओ आमी कितें घरांतल्यान दिल्यार आनीक बरें म्हणटा. प्रिफरेबली घरांतलें यू हॅव नो अदर ऑप्शन देन दॅट इज वॉट एवर इट इज. ते प्युरी बिरी आमच्या हातून मेळना नॉर्मली आतां भायल्यो बी हांगा मेळटा जाल्यार खबर ना पूण भायर UK एन ऑल एवरीवेर दे आर अवेलेबल. डिफरंट फ्रुट्स यू गेट प्युरीज इन आनी यू गेट डिस्पोजेबल बॉटल्स तितले दिवपाचें आनी हें करपाचें. पूण हांगा ना फ्रेश फ्रुट्स आसा तें दी भुरग्याक. एवरीथींग वीच इज अवेलेबल वॉट यू इटींग एट होम इज अवेलेबल यू गीव दॅट. तशें स्पेशल तुका कांयच करचें पडना. सो यू हॅव टू मेक द चायल्ड रेडी टू ईट अ फूड वीच इज कुक्ड फॉर द फॅमिली बाय द चायल्ड इज 1 year. ह्या आवयचें पयलें कर्तव्य. डॉक्टर आतां आमी म्हणटा की मिल्क इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी सारको गुड सोर्स ऑफ वायटमिन्स आनी आमी सोद्दां बी मेक अ पॉयंट आमचे पेरंट्स ग्रँड पेरंट्स हांव सांगतली फॉर मी टील डेट माय मदर यूज्ड टू से सी एट नायट ड्रिंक मिल्क एंड स्लीप इतले मिल्क म्हणल्यार सारकें हें जाल्लें आहा बट डज मिल्क रियली हेल्प ऑल द टायम मिल्कूच म्हणल्यार सगळें न्यूट्रिशन ना मिल्क इज नॉट. यू हॅव टू गीव ऑल अदर फ्रुट्स वेजिटेबल्स पल्सीस सिरियल्स सगळें आसूंक जाय भुरग्याच्या डायटान. इट शूड बी बॅलन्स डायट. धाकटो जावं व्हडलो जावं बिकॉज ओन्ली मिल्क इट हॅज गॉट प्रोटीन एंड कॅल्शियम. ताज्या बाकीचें आयना. इफ यू कंटिन्युअसली गीव थोडी आवयो भुरग्यांक कांयच जेवना म्हणटात आनी इमिजिएटली आतां भुरग्याक जेवण दिलें आनी 2 उणयो घेतल्यो अकॉर्डिंग टू मदर ताणें कांयच खावना. विदीन 15-20 मिनटांनी आवय दुधाची बाटली भुरग्याक आनी भुरगो कसो जेवंक शिकतलो. म्हाका तर सगळें बसून मेळटा आय एम नॉट रेडी टू गो एनीवेर एंड वर्क वाय आय शूड गो टू द क्लिनीक एंड ब्रेक माय हेड. तशें भुरग्याचें ताका बसून मेळटा नाल्यार व्हडलो भुरगो ज्यूस मागलो ज्यूस चिप्स मेळ्ळा चिप्साचें पाकीट. सो तो जेवना आसतना 2 उणयो घेवन ताका ऑलरेडी कळून आयला की तें जेवना जाल्यार रोखडीच आवय दुसरें कितें दिता. सो देर हॅज टू बी अ गॅप आनी आवयने कशेंच फॉरफीट करप ना. म्हणजे तो म्हणटा तें मागता तें दिवप ना. आतां तुवें जेवता जाल्यार सारको जेव इतले वेळा भितर जेवण सोंपूंक जाय हो टायम आसूंक जाय. वरभर 1.5 एकदां भुरगीं बसून 1.5 hour जेवता. दीस इज अ स्टोरी फ्रॉम द मदर. ना यू हॅव टू शो टायम ताका कळना जाल्यार पसून हो कांटो हांगा आसा हांगा पावचे पर्यंत तें नाल्यार हांव ती प्लेट व्हरतलें. भुरग्याक कळटा की मागीर आनी मदीं कांय दिवप ना. ओन्ली वॉटर ड्रिंक वॉटर इफ यू वॉन्ट ओन्ली एट 4:30 तुका टी आनी ताजे बरोबर हांव कितें करता तें मेळटलें. सो चायल्ड अंडरस्टँड की मदीं आवय कांयच दिना. दीस इज अ चायल्ड सायकोलॉजी. म्हणजे चायल्ड स्टार्ट्स इटींग वेल इल्लें इल्लें करून तो खावपाक लागता की मदीं कांय दिनात न्ही. नाजाल्यार चिप्स दिले ज्यूस दिलो दुधाची बाटली दिली एंड टू मच ऑफ मिल्क इज नॉट गुड. इट कॅन लोवर युअर हिमोग्लोबीन. child comes many time the constipation problem is because of too much of milk. आणि many time parents कितें करता जाणा भुरग्यांक न्हिदेन तें दूध दिता. भुरगो कांय खायना म्हणून मॅरी बिस्कीट बी तातूंत सोक करून त्यो सगळ्यो करतले आय टू गिव मिल्क बिकॉज जीव कांय खायना हलो ना आनी तें सगळें ना ते मिल्कान भितर ते बिस्किट्यो हें करून भुरग्याक ते मोठो बुरा करून ते तातूंतल्यान. इट इज ऑल मैदा. कॉन्स्टिपेशन डेफिनेटली वील कम. सो दॅट इज बिकॉज फायबर्स ना तातूंत भितर. बिस्कीट इज ऑल मैदा न्हू. सो त्या खातीर हें सगळें भुरग्यांक आनीक प्रॉब्लेम जावन येता. सो दॅट इज हाव कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लेम फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो ऑन द रायज इन चिल्ड्रन वीच वी नेवर इज टू सी इयर्स बॅक. इट इज बिकॉज ऑफ दीस टायप ऑफ डायट. कळ्ळें न्ही.
सो आता लेट्स गो टू डिवॉर्मिंग. Yeah. डिवॉर्मिंग हाऊ डू वी स्टार्ट इट, लायक एवरी इयर दिवपाचे भुरग्याक, ओ हाऊ इट इज गो, हाऊ द सायकल? Normally we start at 9 months, एक single dose, आणि मागीर 1 year and every 3 to 4 months you can give. कळ्ळें न्ही? Deworming. That you can give deworming. Government प्रोग्रामा प्रमाणे they give in schools twice a year, in February and August. That is National Deworming Day असता Okay, तांचे, okay. तेन्ना ते दिता तशें. That can be given and depends on the worms, because family deworming is always better. Full family घेतल्या बरें, पण ते भुरग्यां बरोबर रावता म्हणून. ओके, or if the child gets suppose pinworm, signs आसता भुरगें एक येता रातचे सकयल कुसकुसता, the child keeps on complaining आपल्याक कोण चापता बी म्हणून, that are pinworms which come out in the night to lay eggs. ताका ट्रिटमेंट वेगळो आसता, सो देन यू हॅव टू कन्सल्ट युअर डॉक्टर एंड अकॉर्डिंगली गिव द मेडिसिन. कळ्ळें न्ही? तशें. But for worms, you have to have most important cut nails. Washing of hands is important. भुरगीं थोडी टीव्ही पळयता आसतना नाकटां खाता. हात धुवप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. भायल्यान आयल्यार हात धुयना आसतना खावंक बसूंक सोदता, भूक लागल्या म्हणून. एलाव ना. भुरग्यांक एक शिस्त लायली की तुका हात धुवपाचे म्हणून. लिक्वीड सोप 15-8 दिसांनी सोपयता ती बाटली. बेस्ट इज डेटॉल सोप और लायफ बॉय सोप. यू कीप देर. दॅट हॅज गॉट ट्रायक्लोसान एंड इट इज व्हेरी एंटी इन्फेक्टिव्ह, सो इट इज व्हेरी गुड. सो वॉश युअर हँड एंड ईट. दॅट इज इम्पॉर्टंट. हातपांय धुवन खावपाचें हें पयलींच्यान आयलां. विच इज अ एन्शंट ट्रेडिशन. इट हॅज टू बी कंटिन्यूड अँड इम्प्रेस्ड ऑन द मायंड्स ऑफ चिल्ड्रन. So you can avoid the worms. या दॅट इज अ वे. कळ्ळें न्ही? सगळें माती कितें तोंडान जमनीर पडलें काडलें तोंडान घालें, खंय खंय हात लायले तोंडान बोटां घालीं. ऑल दॅट इज द रिजन दे गेट. सो वॉशिंग ऑफ हँड्स इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. Let's go to vaccinations. Yeah. How important is vaccinations for the babies? Vaccination for all children is important because it gives you immunity. Earlier, the diseases, the infectious diseases were high. Now you see infections are less. Children are even, getting flu boosters every year, and that protects them from getting flu. That because the vaccine comes with the changed strain every year and it has to be taken every year, it is like that. So vaccination improves the immunity of the child, and it is necessary that all children are vaccinated. Okay, because it is better to take a dose shot than to get sick with that. Hepatitis A, hepatitis B, you have typhoid. Why you should suffer when the vaccines are there? So that is important. And vaccines, absolutely, they go through so much of studies, and every year the studies are continued to see their efficacy and how important it is. The schedules are changed depending on the doses, either they reduced or increased or whatever it is, that goes on. So there is absolutely no side effect. Only little pain at the site of vaccination, slight fever, that can be there, that's normal. Okay, it's a body reaction. जोर बायल्यार अशे प्रॉब्लेम आसना ना. जो आतां भुरगो समज दोतोरागेर गेला आनी दोतोराक कळ्ळें तो गरम लागता, थर्मोमिटराचेर 101 जोर आसा. जोर आसल्यार आमी कोण वॅक्सीन दिना. बट कॉमन कोल्ड, नाक व्हांवता, मातशी खोकली येता, वॅक्सीन बंद ना. ताका थंडी जाला. कितलेशे पॅरंट भुरग्यांक दंताच्या वखद टायमार ना, कितले 1 वर्स जालें दिवना, थंडी आसा, किंवा ताका वाशिनूच दिवप ना. कॉमन सादी 1.5 वर्साचो बुस्टर, 5 वर्साचो बुस्टर ते पसून दिवना भुरग्याक, सेईंग दॅट ताका थंडी. पूण सदां थंडी नासता. इट इज पॅरंट डायग्नोसीस. भुरगो एक नाक हाकलो, थंडी म्हणप ताका वॅक्सीन चुकप, थंडी म्हणप दंताचें वखद घालप ना. चायल्ड इज मोर सिक एंड एट रिस्क with getting this thing. When you give this booster, child gets hurt every now and then, cut पडटा, तातूंत tetanus आसा, so it gives protection for the child. अरे vaccines was not there. I myself suffered hepatitis A. I have got measles in childhood, that time no vaccine. I have myself got this thing, not typhoid, hepatitis and chicken pox. My brother and sister, they are much younger. तांकां जालें आनी I got, and after 3 weeks I got chicken pox. And not only that, I was in final MBBS. I still remember 2 weeks I was not allowed by the professor to attend that because I was posted in the antenatal ward. All ladies were on bed rest there. They will get in pregnancy म्हणून. अशें करून तुका पोस्टींग चुकता. एग्जामी कडेन चिकन पॉक्स आयलो, तुजी एग्जाम गेली. आनी एस्पेशली 10th, 12th, दॅट इज इम्पॉर्टंट इयर्स. सो दॅट इज हाव इट इज. सो देस वॅक्सिन्स आर इम्पॉर्टंट. ओके. सो टायम टू टायम वॅक्सिनेशन दिवपाकूच जाय आमी. टायम वॅक्सिनेशन इज इम्पॉर्टंट. आनी इफ वी मिस इट देन सपोज आमी इफ यू मिस, सपोजींग तुवें आतां 1.5 वर्साचो बुस्टर दिवना, भुरगो आनी 1 वर्सान तूं आयलें, यू कॅन स्टील कंटिन्यू. यू पयलीं कितें आशिल्लें, यू रिपीट, बिकॉज मदींच सोडून गेले. खुबशे मरे लोक भायले हांगा आसताले, मदींच गांवांक वताले आनी मागीर 2-3 म्हयन्यांनी येवप, गांव को गया, वॅक्सीन चुकयलें. सो इट वॉज द थॉट दॅट यू शूड रिपीट द थिंग. आतां तशें ना. कंटिन्यू कितें आसा तें एजी प्रमाणे दी आनी सगळें सोंपय. इट कॅन बी गिवन एनी टायम. दॅट डजंट मीन की 1.5 वर्साचें दिवपाचें वॅक्सीन तुवें उरला म्हणून तूं 2.5 किंवा 3 वर्साचें दिता. यू शूड डू इट रेग्युलरली. यू शूड गिव द वॅक्सीन इन टायम, फिनीश इट ऑफ. तें सदांच नासता न्ही गो. मागीर 10 वर्सांचो दिलो की 15 वर्सांचो बुस्टर, बाय देन कांयच नासता. पयलींच आसता भुरग्यांची. आनी यंगर द एज, द इम्युनिटी इज हाय, एंटीबॉडी टायटर इज हाय, सो वॅक्सिन्स आर गिवन एट दॅट एज. या. ओके. सो आमी आतां भुरगे जाले, मागीर भुरगे जाले, कोण आतां विजिटिंगाक वयता. सो वॉट यू कॅन टेल द विजिटर्स कितें करपाक उपकारना वेन यू विजीट न्यू बॉर्न बेबी?
किस करता ऑन द फेस जावं अशें करता पळयलां आमी आवयक लायक जायना ते पूण शी कॅनॉट टेल बिकॉज दुसऱ्याक राग येता Relatives सांगल्यार राग, सो हाव वॉट यू वूड टेल द विजिटर्स कोण विजिटींग करपाक वयता पळय तांकां कितें अवॉयड करपाचें तांणी कितें करपाचें न्हू तांगेर वचून पयलींच आतां कितें आसा सगळें WhatsApp बी आयलां आतां ताजेरूच घालचें यू कॅन मेक अ फ्लायर ऑर समथींग बेबी जाला हें जाला नो विजिटर्स प्लीज आतां कशें आमी हाका बी ऑबिच्युअरीक बी घालता नो कंडोलन्स विजिट्स एंड ऑल फॉर रिपोर्ट तशें घालचें पडटलें आतां नो विजिटर्स प्लीज ऑर यू हॅव टू इन्फॉर्म दीस थिंग की कोणी आयल्या भायरूच बसय आनी यू कॅन गो आवट एंड मदर इज अदरवायज मोबायल न्ही बेबी न्हिदला जाल्यार कितें वन पर्सन कॅन स्टे विथ द बेबी ग्रँड मदर भायर सोफा आसता चेअर्स आसता यू कॅन गो आवट एंड मीट पीपल कमींग इफ दे आर हॅविंग फिवर इफ दे आर हॅविंग कफ एंड कोल्ड भुरग्याक जाता सो नन ऑफ देम आर रेडी टू वेअर मास्क सांगलें जाल्यार पसून तांकां दिसता ऑफेन्स कसो व्हडलो ऑफेन्स हय बिकॉज हांवें पळयलां थोडी येता आनी भुरग्याक किस करता आनी मेनी टायम दुसरें जाता भुरग्यांक घेवन मुगो केन्नाच हॉस्पिटलान बी कोणाक जाप दिवंक वचप नासता बिकॉज मेनी भुरगीं कोणाची बरी ना एडमीट आसता पेरंट आपल्या भुरग्यांक घेवन वता आनी तांचे कडल्यान घेवन येता भुरगें सीक कित्याक वचपा जाय तूं वच तूं खबर घे यो वचूंक जाय जाल्यार लायक दॅट इवन हॉस्पिटल एनवायरमेंट देर आर बेड्स देर आर अदर पेशंट्स वॉज सीक सो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन यू कॅन ऑलवेज गेट सो इट्स बेटर यू टू बी ऑन द सेफर सायड सो इट्स कोणी सपोज येयले म्हणटा सो वॉट वूड यू टेल दोज पीपल लायक तुमी कोणागेर गेली वॉट टू नॉट टू डू देर बट यू कॅन पोलायटली से की भुरग्याक दोतोरान सांगलां की हें हात लावूं नाका म्हणजे भायल्यान हात धुवन भुरग्यांक चेंज करून भुरग्याक हात लाय नाल्यार भुरग्याक इन्फेक्शन जातलें इफ इट इज प्रीमेच्युअर एंड ऑल बेस्ट नॉट अलाव दोज पीपल टू कम एंड सी कळ्ळें न्ही बिकॉज द इम्युनिटी ऑफ द प्रीमेच्युअर बेबी इज इवन लोअर देन द टर्म बेबी so that is there even yeah. kissing is not allowed bad other than your parents or your shit so next is आमी म्हणटा आता भुरगे kissing सुद्दां केलें जाल्यार पांयांक भुरग्याच्या करूंक जाता न्ही सोल तोंडार करपाची गरज ना तें किसिंग कोण पायार करीत ना तोंडार करता ऑन द लिप्स करता आय हॅव सीन दॅट पीपल आर डुइंग दॅट आनी स्पेशली जे मदर आसता पळय ती तेका सांगूंक कळना म्हाका कितें म्हूण सांगू लायक तोंडाक राग येता न्हू सांगता तांकां बट एक टायम थोडी सांगता मदर सांगता म्हाका किस करूं नाका आनी त्या मनशाक मागीर राग येता आनी ते म्हणटा तुकाच जाला भुरगें आनी कोणाक जावना भुरगें आमकां खबर हा सगलें इतलें लाग करिनाका तूं भुरग्याचें तें अशें म्हणटा दॅट टायम इट बिकम्स डिफिकल्ट आय एम शुअर अबाउट न्यू मदर्स जाता सामकें डिफिकल्ट जाता बट आय फील नाव पीपल ऑल्सो शूड अंडरस्टँड अशें करप ना की भुरग्याक माल पडत आनी भुरग्याक त्रास आनी आवयकूय त्रास न्ही ते बरें ना जातकीर सो पीपल देमसेल्फ शूड अंडरस्टँड सिवीक सेन्स म्हणटा तो कितें तो आसूंक जाय तुका तो सगळे कडेन आसूंक जाय हॉस्पिटलान बेबीक पळोवंक वचनात न्ही एवरीवेअर बेस्ट थिंग इज तूं वयता जाल्यार आदू आनी बॉस आनी उलय उलय जाय तें कर तशें मदरा कडेन उलय बेबीक एनीवे कांय कळना न्ही पयसल्यान तुवें बेबीक क्रेडलान दवरला तें पळयला गेलो बरो आसा दॅट इज द बेस्ट थिंग तशें सारकें ओके सो आमी आतां बेबीक आतां म्हणटा न्हू शुगर म्हणटा लायक आय डोंट नो आय हॅव जस्ट हर्ड ऑर रेड समवेअर दॅट शुगर समटायम्स हेल्प इन ब्रेन डेव्हलपमेंट म्हणून बट वी अवॉयड शुगर आमी शुगर दिना भुरग्याक न्हू शुगर आमी बंद करता स्पेशली फर्स्ट इयर दीत ना आमी इवन सॉल्ट दिना सो हाजें कितें इम्पॉर्टन्स हा लायक दिवपाकूच जावं दिवपा नाका म्हणून फॉर द फर्स्ट इम्पॉर्टंट ना बट बिफोर इट्स ऑल बुक्स आर रिकमेंडिंग की बिलो 1 year सॉल्ट एंड शुगर दिवप ना म्हणून पिंच ऑफ सॉल्ट ऑर शुगर कॅन बी एडेड इन दॅट कॉम्प्लिमेंटरी फीड ताका टेस्ट ना भुरगो कसोच घेवचो ना कसोच खावपाचो ना इफ यू मेक सूप सपोजींग प्युरी केलें तुवें वेजिटेबलाचें ताका सामकें टेस्टूच ना सो तशें सो इफ बेबी इज टेकिंग विदाउट एडिंग दॅट इट्स ओके इट्स फायन पण थोडी भुरगीं हें करता ताका इफ यू एड अ पिंच एंड चायल्ड इज टेकिंग दॅट फीड दॅट इज ऑल्सो फायन इट्स नो प्रॉब्लेम ओके आणि एक्स्ट्रा शुगर्स एंड ऑल सी शुगर गिव्स कॅलरीज यू हॅव टू एड सम अमाउंट ऑफ शुगर टू द फूड व्हडली भुरगीं आतां बिलो अबाव 1 year यू हॅव टू एड सॉल्ट नॉट एक्सेसिव लिटल बीट फॉर टेस्ट आणि शुगर बिकॉज 1 teaspoon शुगर गिव्स यू 20 calories सिमिलरली ऑयल बटर इज नेसेसरी बिकॉज इट गिव्स 45 calories पर 1 teaspoon सो कॅलरीज ना जाल्यार भुरग्याची वाड कशी जातली सो मातशें पण शुगर जायच पडटा या कळ्ळें नॉट लायक टू मच बट मातशें पूण जायच करेक्ट या आतां ऑयल मसाजींग करता आमच्या भुरग्यांक न्हू आनी हांवें तुवें पळयलां आसतलें खूब फावटी आमच्या भुरग्यांक सारकें घट धरून सारकें तांचो रोस काडटा म्हणटा त्या भशेन एक्चुअली कोण आसता लेडीज येता पळय पयलींच्यो त्यो आसता सारकें रोस काडटा धामून सारकें तांकां चीड दिता आनी ओडटा आनी कंपल्सरी जाय तें नेसेसिटी आहा सी मसाज शूड बी व्हेरी लायट आय टेल यू एवरीथिंग अबाउट मसाज इज नॉट नोवेअर रिकमेंडेड की असो करप म्हणून हे मसाज बिचार सगळ्यांचे आसा आनी ते फक्त हांगा इंडियान चलता आनी आमच्या गोंयांत ते खूब चलता भायर कोणूच मसाज करतालो पळय भायर फॉरेन कंट्रीन ते मसाज बिसाज असलें कांय करना तांची भुरगीं पांय ओडप भुरग्याचे पांय स्ट्रेट करप हाडां घट करप गो मसाज इज फॉर द इट इज अ टच थेरपी इट इज फॉर इन्क्रीजिंग द ब्लड सर्क्युलेशन इट इज फॉर स्कीन
ताजें कितेंच ती ऑयल हाडांक वचना, ती हाडां घट करूंक. हाडां रिक्वायर्स कॅल्शियम. वेर इज द कॅल्शियम इन दॅट ऑयल? दॅट इज अनदर थिंग. सेकंड थिंग, तकलेक मारप, थापटां रावंड करता म्हणून भुरग्याची तकली हांगा चेपल्या म्हणप, मागीर कितें नाकान तेल घालप, कानान तेल, ऑल दीस आर बॅड कस्टम. ओल्ड कस्टम शूड बी स्टॉप. भुरग्याक न्हाणयतकीर दूब घालप बॅड. आतां नवे स्टडीज आयल्या, इवन थोडे भुरग्यांक दे आर बॉर्न विथ एलर्जीज, आनी भुरग्यांक पळय ते चण्याचें पीठ पयलीं आंगार घासताले स्किनाचे. दॅट इफ यू डू, इट स्टिम्युलेट्स द नर्व्स एंड द चायल्ड लेटर ऑन आफ्टर 6 months and all can develop wheezing problem. So that should be avoided, or any other allergic manifestation. That is why these are the studies which are coming, आनी आमी केअर घेवंक जाय ताचे खातीर. ते सगळे बॅड कस्टम एंड नथींग इज रिक्वायर्ड. खतखतीत उदक न्ही, वॉर्म वॉटर, कळ्ळें न्ही. आनी एक रेगुलर बेबीचो बेबी सोप लाय आनी तूं न्हाणय. आनी मसाज सुद्दां करतलो जाल्यार लायट मसाज विथ गांवठी कोकोनट ऑयलान आमी पळयता की खुबश्या भुरग्यांक आतां रॅश बी येता. सो यू कॅन यूज पॅराशूट, or you can use any massage oil which is available, and a light massage mother can do. You don't require them की तांणी फोर्सान मसाज केली, भुरग्याक सामकें मसल सामकें, म्हणजे तो भुरगो मागीर 5-6 वरां न्हिदता, इतलो टायर्ड जावन, इतलो ताका म्हणजे घासता सारकें ते भुरग्याक नाका करता. ना, दॅट इज नॉट, बिकॉज दोज लेडीज आर कॉल्ड एंड नाव दे आर इन्क्रिजिंगली डिमांडींग अमावंट. चड मागूंक लागल्या ती आतां फॉर भुरग्याक न्हाणोवपाक, आनी ती घेता म्हणून तांकां कितें तरी आपूण करता म्हणून दाखोवंक जाय. अशें दीस इज वॉट आय थिंक. आमकां खूब ना पेशंट दीस ताका आवयक हांवें म्हणलें, तूं आतां कितें, आर यू श्युअर डॉक्टर? ही आस्क्ड समथींग एंड आय आन्सर्ड एंड आर यू श्युअर? तो म्हणलें हें म्हाका विचारता, आय एम अ क्वॉलिफायड डॉक्टर वीथ सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्स, तूं म्हाका विचारता. पूण ती बायल तेल लावंक येता, ताका तुवें केन्ना विचारलां? तिका मसल्स तरी खबर आसा, ओरिजीन, इन्सर्शन ऑफ मसल, आमी फर्स्ट इयराक एनाटॉमीन शिकला, तिका कितें तरी खबर आसा. ती जाय तसो मसाज करतना वता तुज्या भुरग्याक, पूण तुमी ताका विचारना तुका खबर आसा कशें भुरग्याक मसाज करप? तिजे कडेन सर्टिफिकेट आसा? आय हॅव माय क्वॉलिफिकेशन, एटलीस्ट डिग्री इज देर. सारकें डॉक्टर सारकें. या बिकॉज आनी आतां आमी भुरग्याक न्हावयता, एवरीडे न्हावपाचें भुरग्याक, न्यू बॉर्न बेबीक एवरीडे की एक दीस सोडून न्हावपाचें? बेबी इज हेल्दी, टर्म बेबी यू कॅन गीव बाथ. इफ इट इज हेवी रेन, चड थंडी आसा, देन ऑल्टरनेट डे यू कॅन डू 1 day स्पॉन्जिंग. दॅट डिपेंड्स. इट्स नॉट लायक दॅट. आनी बेबी स्कीन प्रोडक्ट्स आसा पळय, आमचे जावं अमके ब्रँडाचे आसता, सो ते कितें पळोवन दिवपा जाय? आतां हार्टिली म्हणटाले अमके ब्रँड बरे न्हू, आतां न्यू ब्रँड्स दिलेले आहा, सारके नॅचरली हे केले म्हणटा, क्लिनिकल टेस्टेड केले म्हणटा. पयलीं ब्रँड्स जे आहा ती पळय ते म्हणटा बरी ना म्हणून. सो आतां एकदां ती यूज कर म्हणटा. लायक वीच आर द बेस्ट वन्स वीच वी कॅन यूज रायट नाव, यू फील? बेस्ट वन्स अशें ना, विच एवर यू आर कम्फर्टेबल यू कॅन यूज. वी डोंट प्रमोट अशें हाजे बरो ताजो बरो तसो ना. पण मेनी टायम इफ यू वॉन्ट अ प्रॉपर ब्रँड वीच इज टेस्टेड बाय इन द लॅबॉरेटरीज, आनी तातूंत जे इन्ग्रेडियंट्स आसा दे आर व्हेरी हेल्पफूल एंड दे आर गूड फॉर द बेबी, देन यू हॅव टू कन्सल्ट युअर डॉक्टर एंड अकॉर्डिंगली टेक. वा तुजी भुरग्याची स्कीन पळोवन एक एकदां डॉक्टर ड्राय आसा जाल्यार त्या प्रमाणे एडवायस करता, वीच इज एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. कळ्ळें. ओके. नेक्स्ट इज डायपर्स. सो डायपर्स पयलीं म्हणटाले डायपर्स घालनाका बेबीक, हे आतां ते आतां न्यू बेबी जाले मागीर ताका नॅपीज बांदता आमी न्हू, करता आनी नॅपीज बांदता, तेच घालपा जाय कॉटन नॅपीज. आनी आतां फॉर सम रिजन सम थोडे म्हणटा आमकां डायपर्स बऱ्याक पडटा, स्पेशली मदर वर्किंग डायपर्स घालता तांकां भुरग्यांक, आनी दे कॅरी देम ऑर तांकां खंय दवरता पासून डायपर्स घालता. सो डायपर्स आर गुड ऑर बॅड? डायपर्स आर good if you are traveling, if you have gone for some function for some time, it is okay, because you have to change and all, but otherwise at home cotton nappies. Diaper rash इतले भुरग्यांक येता विचारू नाका because of that diapers. Another thing with the diapers mothers are using is baby wipes which has alcohol, आणि बेबी 10 फाटी मोशन केले आनी 10 फाटी ताका त्या बेबी वायप्सान स्कीन वता, इट इज व्हेरी पेनफूल फॉर द बेबी. सगळे कळ्ळें न्ही. आनी डायपर डर्मेटायटीस फंगस आनी डायपर डर्मेटायटीस इज व्हेरी हाय बिकॉज ऑफ ओवरनायट डायपर यूज. सो इट शूड नॉट बी. तातूंत भुरगे मुत्ता, तातूंत भुरगे संडास करता, तूं चॅक करूंक वचना न्ही गो तो. खूब वेळान तूं चॅक करतलो, ते सगळें रागून ती स्कीन सगळी ताजी भुरग्याची डॅमेज जाता. सो दॅट इज वाय इट इज नॉट रिकमेंडेड. समटायम तूं आतां फंक्शनाक गेला, तूं वॅक्सीन करूंक गेला, डॉक्टरा कडेन तपासपाक गेला, समज चर्चीन गेला भुरग्याक घेवन, यू कॅन वेअर, बट ऑल द टायम न्ही. पेरंट्स 24 hour घालूंक सोदता. आनी आमच्या क्लायमेटान न्ही, बिकॉज वॉट आय रियलायज अवर क्लायमेट इज हॉट एंड ह्युमीड, स्वेटिंग इज मोर, एंड दॅट इज वाय डायपर इन्फेक्शन्स आर हाय because of that. Suppose आमी traveling करता, so you have to put the diaper. So what do you advise? Change करपाचो after how many hours or what? Depending on how it is soiled. पण भुरग्यांक मुतुना खूब येत जाल्यार it is cause of concern, when you are not given the child proper fluids. That is why. That is important. You have to give fluids to the child. मुतुना म्हणजे हॅप्पी ना की आपलो डायपर आतां चेंज करपाची गरज ना, तसो न्ही. That is bad. But you need to change depending on how it is soiled. Yeah, but at least if it is not after 3 hours sweatingूय जाता न्ही, you can change it. It will be hygienic for the child. That is important. Okay. So next is pacifiers. आमी म्हणटा चूं घालता. So is it a good thing? No, absolutely bad. Only it is in foreign countries it is seen. आमचे लोक खुबशे हाडटा. Yesterday only one parent asked की आपणे कडेन आसा तो बरो,
ना. आन्सर इज नो. हाय चान्सीस ऑफ इन्फेक्शन. ओरल थ्रश मोवें जाता पळय तोंडान धवें, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी हाय. आनी दुसरें म्हणजे इन्फेक्शन म्हणजे ती जमनीर पडली तीच काडून तोंडान घाली, कोणीय कशें आतां सुद्दां फिडींग बॉटल भुरग्यांक दिता ती आमी नॉट रिकमेंडींग. गीव विथ स्पून, वाटी एंड स्पून, ऑर ती पणटी मेळटा ती ताणें भुरग्याक दूद दी. इवन भायले सप्लिमेंट दिवचे पडले जाल्यार दॅट इज वॉट इज टोल्ड, बिकॉज इन्फेक्शन्स आर लेस. आनी हें कितें करता मदीं थोड्या ग्रँडमदर्स बी चिवेंक धरून ती बाटली ओपन धरतली भुरग्याक दिवपाक वतली, कॅप घालून दवरची ना. इन्फेक्शन मूस बसलो कितें बसलो व्हेरी हाय. आनी तसो स्पेसिफायराचें बी. सो इट इज नॉट रेकमेंडेड. प्लस आतां ऑलरेडी भुरग्याक संवय जाल्ली आसता मातशी दिता आयक हाव टू गेट रीड ऑफ दॅट, वॉट यू वूड से? ना कांय ना. यू हॅव टू जस्ट स्टॉप. चाइल्ड विल डू सर्चिंग मुवमेंट्स एंड ऑल दॅट, बट दॅट विल इव्हेंच्युअली स्टॉप. इट मे बी फॉर मॅक्झिमम 4 to 5 days 1 week. कळ्ळें न्ही. आतां पळय आवय ब्रेस्ट फिडींग करता, थोडे आवयो 2 वर्सां जाली तरी ब्रेस्ट फीड करता. चायल्ड कांयच खायना, बारीक जाला, क्लिंगींग टू द मदर, सामको क्रँकी, आवयक सोडना, वचत थंय आवयची शेपडी, अशें जाता. दॅट वॉट यू हॅव टू डू. वी टेल द मदर यू स्टॉप. ती आवय म्हणटा ना तो रडटा, सगळें म्हाका घरान उलयता, भुरगो रडून घर माथ्यार घेता, दिना जाल्यार ऑल दॅट ना. 4 दीस रडटलो, 5व्या दिसा भुरगीं विसरता. चिल्ड्रन फॉरगेट फास्ट. सो यू हॅव टू स्टॉप बिकॉज इट इज ऑलरेडी 2 years and child has to eat a normal diet, a balanced diet what is cooked. थोडी भुरग्यांक तांकां कांयच मेळना. 50 ml 100 ml भुरग्याचो ग्रोथ जायना. सो दॅट ऑल्सो हॅपन्स मेनी टायम्स. कळ्ळें न्ही. इट इज 2 years. फीड द चायल्ड ब्रेस्ट फिडींग टी कंटिन्यू टील 2 years. WHO गायडलायन आसा. 6 months एक्सक्लुझीव ब्रेस्ट फिडींग, 6 months to 1 year म्हणजे 6 monthsचेर कॉम्प्लिमेंटरी फिडींग स्टार्ट कर, अँड देन कंटिन्यू ब्रेस्ट फिडींग टील 2 years. बट मेनी टायम्स इट बॅक फायर्स. मदर कंटिन्यूस अँड देन बिकॉज भुरगें कांयच खायना म्हणून आवय आपल्या दुदाचेरूच दवरला. देन इट्स आफ्टर सर्टन पिरियड इट इज नॉट सफिशंट. कळ्ळें न्ही. भुरगो मागीर मालनरीश जाता. तशें आसता. या ओके. एज बेबीज आर ग्रोईंग, टॉडलर्स जाता, 1 to 3 years टॉडलर्स म्हणटा. सो तांचे मायलस्टोन्स आसता पळय, एक कितें उलोवपाचें टॉकिंग आसता, जावं चलपाचें आसता, ऑर मे बी यू नो दॅट. सो वॉट आर द थिंग्स दॅट यू नीड टू वॉच आवट? पेरंट्सांनी पळोवपाक जाय कितें कितें सारकें मायलस्टोन कंप्लीट जाता जायना पळय ते, कितें मेन आहा ते, म्हणजे वॉट यू से ऑन दॅट? टायमारूच जावपा ते सगळें ते, ऑर लायक इट कॅन एक्सटेंड टायमींग, म्हणजे एज तेजी मातशी वाडली. एक्सटेंड न्ही, बट देन मेनी टायम पेरंट्सांक तर कितें तरी डावट आसलो. सो पयल्या भुरग्यांक जाल्यार पेरंटांक ऑलरेडी खबर आसता कितल्या वेळाचेर येता. 1.5 म्हयन्याचेर भुरगें, 6 आठवड्याचेर भुरगें तोंड भुरगें आवयचें पळोवन हांसता. दॅट इज सोशल स्मायल. मागीर मान धरपा लागता 4 महिने, 3 महिने, 4 महिन्याचेर. मागीर 5 म्हयने पर्यंत भुरग्याची मान, मेनी पेरंट्स फिलिंग द चायल्ड एंड सेव दोतोर मान अदी अशी हालता. आतां 5 म्हयने जाले, 6वो सुरू जावपाचो जालो. बट दॅट हेड बॉबींग आसता ताका, तें नॉर्मल. ऑल दॅट. कळ्ळें न्ही. मागीर उमतो पडप 4 म्हयन्याचेर. कळ्ळें न्ही. मागीर उमतो आसता तो असो उदारो जावप, किंवा पयलो खरो म्हणल्यार उमतो पडप मागीर येता. उदारो जावप हें पयलें आसता. इफ यू गो टू द टॅक्स्ट बूक, असो उमतो आसा तो असो जावप पयलो, आनी असो पडप मागीर. दीस इज वॉट द टॅक्स्ट बूक सेज. मागीर दुसरी गोश्ट म्हणजे मागीर बसप, मागीर स्टँडींग वीथ सपोर्ट, मागीर क्रावलिंग, ऑल दीस वील कम सबसिक्वेंटली. आवयक आतां 1 वर्स भुरग्याचो जालो आनी तो अजून पोट व्हडना, कांयच करना. प्लस डिलिव्हरी हिस्ट्री इज इम्पॉर्टंट. भुरगो जाता तेन्ना रडूंक ना. इन्स्ट्रुमेंटल डिलिव्हरी, सिजेरियन जाल्लो, इमर्जन्सी करचें पडलें, कित्याक वार देंवली, कित्याक ऑर हें बॅग बस जालें, आनी चायल्ड त्या खातीर देर इज द प्रोलॅप्स कॉर्ड. सो चायल्ड मे हॅव गॉट एस्फिक्सिया एट द टायम ऑफ बर्थ. सो द मायलस्टोन्स आर डिलेड. सो आनी दीस चिल्ड्रन हू हॅव दीस हिस्ट्री, कोणाक हाय जॉन्डीस आशिल्ली, सामको प्रिमॅच्युअर आशिल्लो, NICU ग्रॅज्युएट खूब दीस उरला, दीस चिल्ड्रन नीड टू बी फॉलोड अप रायट फ्रॉम द बिगिनींग फॉर दर मायलस्टोन. दॅट इज वाय दॅर PNRC सेंटर इज देर इन गोवा मेडिकल कॉलेज. That and they are told that, and it's the duty of the pediatrician to tell की बाबा ह्या भुरग्याचे मायलस्टोन सारके फॉलोअप करचे पडटले. रेग्युलर भुरग्याचो चॅकअप आसतलो. एवरी मंथ यू ब्रिंग एंड शो द चायल्ड, अँड दीस इज इम्पॉर्टंट. सो मायलस्टोन जर मातसो डिले जाता म्हणून कळ्ळो, यू हॅव टू सी. आतां एक भुरगे कितें करता जाणा, बसलो न्ही तो दिमकुऱ्यांनी वचना, डायरेक्ट उबो रावता, किंवा धरून उबो रावनासतना बसला थंयच्यान चलोवंक लागता. दीस टायप ऑफ थिंग्स आर देर. सम ऑफ द चिल्ड्रन हॅव एडवान्स मोटर मायलस्टोन. हाव सीन 6 month old स्टँडींग अँड वॉकिंग वीथ सपोर्ट. 6 month old अशे एडवान्स मोटर मायलस्टोन्स आसता भुरग्यांचे. सो दॅट इज ऑल्सो देर. सो नाव अबाउट वॉकर्स. वॉकिंग वॉकर्स जाता पळय ते म्हणटा की चलना भुरगीं, जाल्यार वॉकर घेवया, बेगीन चलतलीं. ओके, बेटर टू गिव देम वॉकर्स. सो आर वॉकर्स एडवायसेबल? दॅट इज द एज ऑफ द चायल्ड. वॉकिंग आसत जाल्यारूच दिवपाचा, तेजे पयलीं न्ही. दुसरी गोश्ट, वॉकर शूड नॉट बी केप्ट अनएटेंडेड. भुरगीं वॉकराच्या वयर पांय वयर काडून ते ताच्या टॉय दिला, तो टॉय पडलो तेवटेन, पांय वयर काडून ते आमच्या हांगाचे वॉकर टॉपल जाता, तोंडार पडून वोट कट जावन भुरगीं येता. सिमिलरली देर वॉज आर्टिकल्स सेईंग दॅट भुरगीं टोसांचेर चलतात फास्ट अशीं, आनी बोन्स तांचे सॉफ्ट, सो टो फ्रॅक्चर्स वर सीन. सो ऑल दीस थिंग यू हॅव टू बी केअरफूल. अनएटेंडेड न्ही, ताका दुसऱ्या रुमान वॉकरान घाला सुशेगाद, आवय कितें दुसऱ्या रुमान करता तशें ना, तो तुज्या समोर आसूंक जाय भुरगो.
सो दॅट इज देर आनी वॉकरान घालो म्हणून फास्ट चलचो ना ताजी ती एज जातकीर चलतलो इफ द चायल्ड हॅज सम मसल विकनेस ऑर यू फील की बाबा ताजी एज जाल्या पूण तो अजून धरूनय उबो रावना इट इज अ कॉज ऑफ कन्सर्न यू टू ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ ए पिडियाट्रिशियन टेल पिडियाट्रिशियन इज टू चॅक एंड देन यू हॅव टू गो टू द डेव्हलपमेंटल पिडियाट्रिशियन वूल advise you after examining whether the child requires physiotherapy, what exercises are required, that is necessary. And it has to be early intervention is very important because children pick up and they are fine afterwards. सो एट द एज ऑफ 1 ओनली भुरगीं चलपाकूच जाय की देयर इज ना टायम थोडी भुरगीं लेट चलतात या ती धरून उबी रावता सगळें करता पूण चलूंक भिता अशें आसा सो भुरगीं बिटवीन लायक 2 इयर्स पयलीं चलपाकूच जाय भुरगीं हय हय बिटवीन 2 न्ही पूण 1.5 इयर्स हय 1 year 2 months 3 months तशें भुरगीं चलूंक लागता या ते चलतात ते चडशीं आतांची भुरगीं अशीच चलता लायक 1 इयर जावन बी चलता पळयता आमी अशें आनी मेनी टायम कितें सगळ्या घरान खूब लोक आसा न्ही ती भुरग्यांक जर सबन वे घेवन फिरता तो कसो करतलो भुरगें पडत म्हणून ताका घट्ट सर्फेसाचेर दवरना ताका फक्त सॉफ्ट मॅट्रेसीचेर दवरता अशेंय पेरंट आसा देन हाव यू वील अटेंड द मायलस्टोन सो लेट हिम बी ऑन द फ्लोर ऑन द मॅट ऑन टायल्स ऑर वॉट एवर चायल्ड वील अटेंड द मायलस्टोन ऑन दॅट बिकॉज हार्ड सर्फेस इज रिक्वायर्ड ते मोवाचेर भुरगो कांयच करूंक पावना दॅट ऑल्सो डिलेस मेनी टायम्स एक क्वेश्चन आसलो म्हाजो या सो आमी आतां स्क्रीन टायम फॉर टॉडलर्स स्पेशली 1 2 3 इयर्स 4 इयर्स ओल्ड आमी तांकां फोन दिता आमकां टायम नाजाल्यार मातसो फोन दिता तांकां काडून पळय हें पळय सो दॅट इज कायंड ऑफ लिडींग टू वर्च्युअल ऑटिझम कशें दिसता म्हाका सो वॉट यू हॅव टू से ऑन दॅट Yeah, virtual autism is more common than the autism is on the rise and many people think it is because of the screen that the children are using तांकां ते autism जाला भुरगीं उलयना because there has to be eye to eye contact and not contact with the gadgets eye contact with the gadgets अशें खूब लोकांक दिसता but the main problem autism is a developmental disease okay it's a genetic condition whereas this is virtual autism where child is only focusing on the screen and not interacting with each other not interacting with the human being there is no eye to eye contact parents are also busy so they are not spending enough time with the child काडलो ताका हातान दिलो आनी children are all the time in the gadgets so this can come so this once you reduce the screen time automatically the autism can be this delayed speech can be they present with delayed speech only with delayed speech yeah otherwise they don't have any other signs of autism कळ्ळें न्ही तशें सो द पेरेंट्स हॅव टू सी दॅट yeah they have to see कितें हा सायन्स हा पळय त्यो हय आणि another advice also for a bigger children or for rather even for adults की screen time जो आसा तो आमी limit कर म्हणटा but the screen time why you have to put off your screen at least 2 hours before you sleep there is a hormone called melatonin secreted in the brain which is necessary for the good sleep so if you have contact with the blue screen it's called blue screen either the mobile the laptop TV whatever and you just put it off and go to sleep you don't get the sleep your sleep is disturbed you don't get the sound sleep so definitely the body clock goes haywire after some time okay so that is why you should not look at the screen 2 hours before you go to sleep and this is must for adolescent as well as for adults because many time we are seeing Netflix we are seeing मागीर आमी सामकी न्हीद येवंक लागली किंवा पुरो जालें टायर्ड जालीं then we put it off keep the mobile next to our head and sleep that is again dangerous because the electromagnetic waves are interfering with the function of the brain so it should not be next to you on your bed mobile should be in a separate place you can keep it on the table and put it on silent and go to sleep but that doesn't happen because children want the mobile next to their head even adults are doing ओके सो डॉक्टर सो आमी एक ब्रेक घेवया आतां सो वेलकम बॅक आतां आमी लेट्स टॉक अबाउट एडोलसन्स सो आतां आमी जाणा 7 to 14 नोव्हेंबर म्हणटा आमी चायल्ड आनी एडोलसन्स वीक सो वीच एज ग्रुप इज कॉल्ड एडोलसन्स Yeah, adolescence is actually adolescent a word आयला from a Greek word called adolescere means to grow. It's a period of growth. The rapid growth which occurs is in the adolescent period of the child. Okay, it is the age group between 10 to 19 years. आता adolescent is divided into 3. Early adolescent that is 10 to 14, mid adolescent from 14 to 16 and late adolescent from 17 to 19. So 10 to 19 is the adolescent period. Okay.
आनी त्या भुरग्यांक आतां पयलीं कितें आशिल्लें कन्सेप्ट कितें लोकांक दिसतालें की मेनी टायम पेरंट्स ऑल्सो से की म्हजो भुरगो अजून टिनेजर जावं ना तो 12 वर्सांचो आसा सो ते टीन म्हणून आयले न्ही 13, 14, 15 तांकां दिसता तें टिनेजर एज ना फ्रॉम 10 years your child is a teenager now. Yeah. Okay. Can you talk about the growth and development of the children? हय की एडोलसंट पिरियड म्हणजे पिरियड ऑफ रॅपीड ग्रोथ फिजिकल मेंटल सायकोलॉजिकल सोशल सगळ्या पॅरामिटरान भुरग्याचो ग्रोथ जाता आनी चिल्ड्रन ग्रो रियली व्हेरी फास्ट आनी इट इज द पिरियड वेर इट इज कॉल्ड कॅचअप ग्रोथ पिरियड म्हणटा एडोलसंट पिरियड जो भुरगो 10 वर्सां पर्यंत ग्रोथ जावना भुरग्याची ताका हो सेकंड चान्स मेळ्ळा टू ग्रो जावपाक फ्रॉम 10 years to 19 years. दॅट इज वाय त्या भुरग्यांचे एवरीथींग इज इम्पॉर्टंट लायक डायट एवरीथींग हॅज टू बी प्रॉपर सो तांची जे ग्रोथ जाता इज very good. Like they gain 50% of the adult weight, they gain 20% of the adult height and 40% of the bone mass of the adult. So can you imagine this is high. And if the nutrition is not proper, भुरग्यांचो growth एक म्हणजे जायना, तांचो linear growth जायना, the children bone mass is not gained, they have micronutrient deficiencies and the children they remain stunted and all that. कळ्ळें न्ही आतां एडोलसंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंटान कितें जाता चलयो ज्यो आसता त्यो बेगीन हें जाता तांचे मेन थिंग इज द बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड दॅट इज कॉल्ड प्युबर्टी वीच स्टार्ट्स इन गर्ल्स अर्ली ओके 8 to 9 years चलयांक सुरू जाता वेरज बॉयज दे स्टार्ट द प्युबर्टी एट 11 to 11.5 years. सो त्या खातीर पांचवेची भुरगीं जी 10 वर्सांची आसता चलयो टॉल बिकॉज प्युबर्टी ऑलरेडी स्टार्ट जाल्या सो त्यो टॉल सो पेरंट्स घेवन येता हाज्या क्लासींतले चलयो सगळ्यो उंच आनी हाजी ग्रोथूच जायना ताचो टायमूच येवना नथींग टू वरी 11:30 वर्सां राव म्हणटा जावनी गो 11:30 12 मागीर तो कसो वाडटा तो पळय टील 18 ही कॅन ग्रो कित्याक एकदां चलयेक आतां कितें आसा मेन्सीस तेन्ना चलयेक मेनार्की ताका म्हणटा फर्स्ट मेन्स्ट्रुअल पिरियड तो सुरू जालो की मागीर गेन इन हायट इज ओनली 10 centimeter. ओके सो त्या खातीर तांकां जेन्ना तो पिरियड सुरू जाता तो पर्यंत ती भुरगीं चलयांची ग्रोथ मागीर 10 centimeter मॅक्झिमम त्या खातीर त्यो चलयो ज्यो आसा त्यो दे आर शॉर्टर दॅन द बॉयज 18 पळय तूं चलयो अ पेर ऑलवेज द गर्ल इज शॉर्टर दॅन द बॉय आतां एक काजार करतना पेर पळयता पळय हायट चलयेची कमी आसता चल्या परस मातशी नाल्यार बरोबरचें आसता सो तशें कळ्ळें न्ही आतां हो जो ग्रोथ भुरग्यांचो जाता तो फास्ट इतलो फास्ट आसा टिनेजर भुरग्यांचो आनी तांचे ग्रोथ मगो फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर आसता त्या खातीर तांचे पांय व्हडले हात व्हडले आनी हे लोवर बॉडी फास्ट ग्रो जावपाक लागता आनी दे हॅव अ समथींग कॉल्ड इन द बुक्स इट इज डिस्क्रायब गॉकी लूक म्हणटात सो दे फायंड इट व्हेरी फनी एंड दे डोंट अंडरस्टँड वॉट इज गोईंग ऑन इन दर बॉडी कशें चलना तें तांचे चप्पल तांकां सायज व्हडली आनी दुसरें म्हणजे बिकॉज ऑफ दीस ग्रोथ दे आर व्हेरी फिजिटी वचत त्यो गोश्टी हातांतल्यान पडटा मोबायल पडलो फुटलो स्क्रीन गेली किंवा रिमोट पडलो आनी कप पडलो सतत उलोवणी पडटा घरा कडेन की तांकां पेरंट्स आतां तांकां व्हडली जाता बी म्हणून पळयना दे स्टील कन्सिडर देम एज चिल्ड्रन चायल्ड स्मॉल आनी ते कीप ऑन बिलो 10 years आशिल्ल्या भशेन आनी ते कीप ऑन करेक्टींग देम स्कोल्डिंग एंड देर इज वेर दॅट स्टार्ट्स आतां देर आर सम चिल्ड्रन देर आर अर्ली ब्लुमर्स आनी लेट ब्लुमर अर्ली ब्लुमर म्हणजे बेगीन प्युबर्टी सुरू जाता बेगीन प्युबर्टी आतां बॉयजांक सुरू जाले दे लूक बीग दे लूक मस्क्युलर लायक बीग दादास आनी दीस आर द चिल्ड्रन न्ही ते बाबडे थोड्यांक जे लेट ब्लुमर आसता जे सुरवातीक सामके इल्लेशे बारीक मोटवे तशें आसता तांचेर बॉसिंग करता बुलिंग करूंक लागता तांकां त्रास दिवप कळ्ळें दे फील दे आर फिजिकली वीक कळ्ळें आनी दीस पीपल आर फिजिकली स्ट्रॉंग सेम थिंग हॅपन्स वीथ गर्ल्स ऑल्सो सम गर्ल्स मॅच्युअर अर्ली बिकॉज ऑफ दॅट मागीर तांकां चलयांक प्रॉब्लेम केल्यार लोकांचें लक्ष वता देन दे फायंड इट व्हेरी ऑकवर्ड एट द सेम टायम वॉट हॅपन्स इज ऑल्सो चिल्ड्रन आर स्मॉल दे डोंट अंडरस्टँड दॅट समबडी इज डुईंग बॅड टच गुड टच कांय भुरग्यांक जर कोणें सांगूं ना खबर नासता सो एनी वन कॅन एब्यूज देम सो सेक्शुअल एब्यूज सेक्शुअल एक्सप्लोटेशन ऑल दीस कॅन कम because of that. आता तुम्ही bad touch, good touch म्हणला. हय. It is good to inform them in a very early age. What do you say about that? Parents and सांगपा जाय. What do you say on that? कितें हय इट्स व्हेरी यंग एज पेरंट्स हॅव टू टेल दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम द नर्सरी एज द पेरंट्स हॅव टू टेल एंड सर्टन एरियाज ऑफ द बॉडी should not be touched by anyone except your mama. Okay, and they say not even your papa. This was the thing. This is what you have to tell. There is the bikini area that is not to be touched. So these are your own parts, and this is not to be touched by anyone which is unknown to you. And if anyone does it, you have to come. If you feel uncomfortable, that person has done it like that, you have to come and share it with your trusted adult. This has to be thought. So many times the children are small and आतां कितें जालां भुरग्यांक मुगो मॅच्युरिटी अर्ली येता चलयांक बी आतां BSc 8.5 9 9.5 10 पर्यंत भुरग्यांक मेन्सीस सुरत मेनार्की then it becomes very difficult Maisel because these children are very small and once you attend menarche they are sexually active
they are also very high risk of any abuse, so you have to be very careful with the children. Similarly, child has to be also taught की बाबा खंय वता जाल्यार कोणें अननोन मनशान आपयलो वळखता तुज्या पप्पाक मम्माक यो आपूण पावयता वचपाचो ना ताजे बरोबर. आपणें तुका सांगल्या शिवाय कोणा बरोबर वचपाचें ना. अननोन तुज्या फ्रेंडान सांगलें कोणाच्या घरा आमी थोडे वेळ वचुया वचपाचें ना. म्हणजे यू हॅव नॉट इन्फॉर्म द पेरंट्स, यू आर गोईंग विथ दॅट फ्रेंड बिकॉज ताजो कोण फ्रेंड थंय आसा म्हणून. थंय वचून कितें तुका कितें कोणें केलें जाल्यार कळपाचें सुद्दां ना. सो दीस इज ऑल दीस थिंग्स पेरंट्स हॅव टू टेल द चायल्ड. This is what is important at this age. सो न्यूट्रिशन कशें आसपाक जाय एडॉलसंटचें? एडॉलसंट न्यूट्रिशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे बॅलन्स डायट दे हॅव टू ईट. आतां पळयल्यार भुरगीं खुबशे जंक फूड खाता. आतां जंक म्हणजे दे ईट जंक्स, दे ईट न्यूट्रिशनली इनएप्रोप्रिएट फूड, दे प्रोसेस फूड्स विच आर व्हेरी हाय, दे ड्रिंक द शुगर स्वीटन बिवरेजीस SSB म्हणटा ताका, आनी कॅफिनेटेड एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स विच आर व्हेरी high consumption. So that should not be there. The diet should have carbohydrate should be about 60% to 65%, protein should be 20%, fat 30 to 35%. And their requirement of protein is 1.1 to 1.2 gram per kilogram per day. For this, any 1000 milligram of calcium should be there in the diet. And diet should be rich in micronutrients, macronutrients as well as fibers. प्लस आतां तांची प्लेट माय प्लेट म्हणून एक हें आसा कळ्ळें न्ही, तातूंत भितर 1/4 शूड बी वीथ वेजिटेबल्स, 1/4 हाफ क्वार्टर शूड बी वेजिटेबल, क्वार्टर फ्रूट, क्वार्टर शूड बी ग्रेन बट होल ग्रेन with the peel. Okay, and then quarter should be, it can be protein which can be vegetable origin or non-veg, and dairy product also should be like curd, buttermilk, that is should. This is your complete diet that children should be made aware that they should eat all these and drink lot of water. That means they should drink at least 8 to 10 glass of water, and especially the adolescent children. There is one number which every adolescent child should know. That is called 5 to 18. 5 meals a day. They are all the time. Some of them are eating chips. They eat chocolates. They drink fizzy drinks. Chaloots. So that should not happen. 5 means morning, breakfast, lunch, dinner, 3 main meals. 1 snack in the morning, in school a tiffin, and evening 1 snack at home, tea and some snack. Only this much. It is the way teenagers, some of them are eating and they are putting on weight and become obesity has become major problem, is because they are they are not eating, they are grazing like cows. This is what is happening. So this should be the diet. So 5 meals, 2 hours of less than 2 hours of screen time. Screen time should be less because media addiction is also very high. 1 hour of exercise where you have to sweat. They have to actually exercise for at least 5 days a week out of 7 days. Okay. That is important for 1 hour where you have to sweat. You can mobile getla, mobilear phone walkak gela, not like that. But exercise they have to do. And 8 glass of water and 8 hours of sleep. Every adolescent has to have a sleep hygiene. They should sleep for 8 hours because the brain is developing till 24 hours. 24 years, and there is lots of myelination, it is called, and there is connections are developing in the brain, and the connection जर ते development चालू असतना भुरग्याक proper न्हीद जायना, then these adolescents are prone for various things. म्हणजे तांचे academic problem जाता, ते अभ्यासान सारकें नासता, भुरगीं violent जाता, they are also irritable all the time, they feel sleepy in class, they can meet with a road traffic accident because they feel sleepy while going on the bikes and things like that. This can happen. So sleep is very important. Very important for a teenager, and 8 hours of sleep, 8 glass of water. So that is why that 5218 is the number which every adolescent, and not only them but the parents also can use it, and it is very healthy number. Okay. So is there any National Child Day? That is in January. Yeah, okay. 24th January is the national National Child Day. Is especially it is a Girl Child Day which is celebrated so to make the girls understand that they have to be more aware of their life, of their future, their education, their health is very important. So you have to see to that their education of the girl child is taken care of. The health, they have to be given advice on the nutrition of the hand washing, keeping the body healthy, hygiene of the body, and also if the girl is attend menarche, about menstrual hygiene is also important. Okay. आता आम्ही periods की म्हणटा पळय ते, how important it is to tell girls as well as boys about it. What do you feel about that?
चेडवांकूच सांगपा जाय आमी अबाउट पिरियड्स ऑर इवन बॉयज शुड नो Now, अबाउट see, what happened, the earliest sign of puberty in girl is development of the breast. Breast, It's the first sign, and many times mother comes and with this thing, I am getting cases when mothers are not even aware. Ki earliest sign is, it's called thelarchy in our medical textbooks. Okay. आणि ते जातकीर there is the breast bud which develops and it is painful. ते mother म्हणतात ते खंय आपटला म्हणून जाला ताका अशें म्हणजे that is the first sign. So once that develops, it is many times एका सायडीक. Then it comes, breast bud comes on both the side. First it is one side and it is painful. So it is nothing to worry. You have to tell the mother nothing to worry, but mother has to keep in mind in the next 2 to 2.5 years, the girl is going to get menarche. So that is the time the mother has to keep in mind to educate the girl about the periods. Okay. If she has any difficulty in explaining, she can take her to the regular pediatrician who can explain to the child. That is important. Similarly, boys also have the same growth. They are increase in the size of the testes, increase in the size of the penis, and the boys also show, and plus development of the secondary sexual character, axillary hair, pubic hair, all these develop. This is the sign of puberty, which is a part of the growth of it, and this has to be talked to this thing. I have done lots of school program. We had it called Mission Kishore Uday, and we did it across Goa in both the districts, North and South Goa, and many schools, and it was really, the children had to give feedback form, and they were so very happy in that. No, family life education was the thing where both the girls and boys were told what is the physical development of the boys, what can happen, everything. And it was discussed commonly also, because boys also have to know that the girls, if they don't have a sister, they don't know. Okay, so about the changes which occur in a girl as they attain puberty, and girls have to be told what changes occur in boys as they attain puberty. So both have to know. Sex education is very important. It's very important in school, and there should be a class on sex education, or call a doctor so that this type of things were covered. And that presentation was carrying all these things. So it was very useful for the children, and we had so many questions. There was a box where they had to put the questions, and so many questions, the queries children had. And parents वन एकदा भुरगीं पेरंटांक विचारता तुका व्हडलो जाता की कळटलो अशें पेरंट भुरग्यांक म्हणटा आनी कांयच ताका सांगना. That is the time actually parents should leave everything, sit, the mother should sit and explain. Similarly, if there is some rape has occurred or something like that has occurred, abuse has occurred, and it is going on in some serial on the screen, it is there, you have to take it up as a point from where you have to tell the child what happened, what is good touch, bad touch, what has happened over there. So this is what is important for the mother or the father to explain to the child. If the child, this is not explained because you feel shy to talk to the child, then it is a big problem. Then children are not aware of anything. Then this is what is the safety also for the child. Then many times I have realized that all this bad touch, good touch, mothers come with the children, and the mother is complaining, हे वता आनी लोकांच्या घरांनी बसता, सांगना, फोन केल्यार फोन घेना, सायलेंटार दवरता. And when you try to tell the child, sometimes the mothers have no time. They say we have to go for shopping, आमकां वेळ जाता, हें जाता. Actually this is what is their duty. If somebody else is telling you, you have to understand. मागीर म्हज्या भुरग्याक कोणें कितें केलें तशें म्हणून जायना. These crimes are on the rise, and children also have to be made aware of what is happening. Okay. पळय आमी आतां पळयता की म्हणजे टिनेजर्स म्हणटा आमी सारकी स्टबन आसता म्हणून. अच्छा, रिजन कितें जावं शकता म्हणटा तुमी, पेरंट्स अटेंशन दिना म्हणून, ओ वाय इट हॅपन, मोड ऑफ फोन ऑन इन द हँड्स, ऑर वाय इट इज हॅपनिंग, यू थिंक? No, because teenagers have lots of hormonal changes. There is two things which is happening: physical growth and hormonal surges. So teenagers have that, and because of that they are having these mood swings, which is very common. Okay, many teenagers, they have mood swing, they get angry, they get violent, they get also at the same time excessive sleeping. Parents sometimes feel that so भुरगो एका सारको न्हिदता, ताका अभ्यास करूंक जायना, करपाक तयार ना म्हणून न्हिदता. ना, it is because of the hormonal changes the child is feeling sleepy, न्हीद येता ताका चड. Second thing, many times family problem आसता, domestic violence, financial problem in the family. Parents are, father is a drunkard, smoker, jobless parents, खूब family problem आसा, that also affects the child. कळ्ळें न्ही. आनी digital media is one thing which is now the main root cause of all this thing. Sometimes it is the media addiction where the child behaves like this. Understand? And parenting style also is important. Parents need, there is a most important thing. First thing, they have to be connected. A bond of good trust, support, and
emotional bond between the child and the parent should be there. They should also remember that the child is growing and you have to understand their child's individuality and allow it to grow. Everywhere don't interfere. पयलीं तूं 10 वर्सां पर्यंत पळय हांव तुका सांगता तसोच कंपोजिशन बरय तुका हात धरून सगळे दाखयताले तशेंच पेरंट 10 वर्सां जातकीर भुरग्यांक करून सोदता आनी ही भुरगीं दे वॉन्ट दे आर ग्रोईंग अप दे वॉन्ट टू बिकम इंडिपेंडंट लायक देर पेरंट्स एंड बिकॉज ऑफ दॅट देर इज अ स्ट्रगल बिटवीन द पेरंट एंड द चायल्ड ही स्ट्रगल आनी पळय ती अल्टरकेशन जाता इज मोर बिकॉज ऑफ दॅट इज इंटरफियरन्स एवरीवेर. हें करूं नाका रे तें करूं नाका रे डोंट लीव द चायल्ड जस्ट गिव एडवायस एंड लीव लेट द चायल्ड ग्रो ऑन इज ओन. तूं त्या भुरग्याच्या आयुश्याचें विमान पेरंटांनी चलोवप ना भुरग्यान चलोवपाचें. तुका विचारलें तूं ताका एडवायस कर बाबा म्हाका अशें दिसता अशें केल्यार तूं रॉंग जातलो अशें केल्यार हें जातलो. दीस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. सो दॅट थिंग आनी पेरंटींग स्टायलूय आसता ऑथॉरिटेटीव पेरंटींग आसता. ऑथॉरिटेरियन पेरंटींग इज फर्स्ट थिंग म्हणजे हांव सांगता तेंच जावंक जाय म्हजें तुवें आयकुकूच जाय. देस आर द क्लॅशीस. सेकंड नेग्लिजंट पेरंट कितें करता तें कर लक्ष ना भुरग्याचेर सगळें दिता भुरग्याक भुरगो हॅपी सगळें मेळटा म्हणून पण ताजेर लक्ष ना कळ्ळें. तिसरो सबमिसीव म्हणजे भुरगें सांगता तें पेरंट आयकतात. सगळें घरान रूल भुरग्यांचो पेरंटाचें स्वताचें ओपिनियन नाच. भुरगीं पेरंटाक सगळें सांगता तें भुरग्यांचें सगळें आयकप तें सबमिसीव पेरंटींग. एंड थर्ड इज ऑथॉरिटेरियन पेरंटींग वीच इज द बेस्ट पेरंटींग वेर द पेरंट्स आर कनेक्टेड टू द चायल्ड. दे आर रोल मॉडेल. पेरंट हॅव टू बी फर्स्ट रोल मॉडेल. एडॉलसंट भुरग्यांक तें तूं फाल्यां सिगरेटी ओडटा आनी भुरग्याक सिगरेट ओडूं नाका म्हणल्यार कसो तो विचारता तूं ओडटा म्हणून. तूं घरान मित्रांक हाडटा आनी तांकां ड्रिंक्स दिता भुरग्यान बियर पिता म्हणल्यार तूं 18 वर्साचो भुरग्याक तूं म्हणटा तूं पिवपाची ना बियर केन्ना तूं 18 वर्सांचो तो विचारता तूं फ्रेंडा बरोबर कित्याक पिता. सो यू हॅव टू बी रोल मॉडेल. तूं गाडी चलयता आसतना मोबायलाचेर मेसेजी धाडटा bad example for the child. So all these things parent have to be first role model. These authoritarian parents are very good. They are connected. They share everything with the child. They are available for the child. तो कितें तुजे कडेन प्रॉब्लेम घेवन आयलो एडॉलसंट भुरग्यांक तशें तूं जर भुरगो तुजे कडेन आयलो एडॉलसंट कितें सांगपाक आनी तूं मोबायल घेवन बसला सांग रे म्हाका भुरगो तुका कसोच कनेक्टेड ना. इट हॅज टू बी एवरीथींग कीप असायड एंड बी विथ द चायल्ड. दीस इज द एडवायस टू द पेरंट. भुरगो कितेंय सांगूं हाडूं यू हॅव टू बी देर बिकॉज यू आर ओनली listening, you are not hearing. That is what the child knows. एकदा दोनदा भुरग्या कडेन अशें केलें तिसऱ्यांदा भुरगो प्रॉब्लेम घेवन येना. सो स्टे कनेक्टेड टू युअर चायल्ड क्लोज टू द चायल्ड. म्हणजे भुरगो कितेंय प्रॉब्लेम जालो ताका जाल्यार येवन तुजे कडेन शेअर करता. ना जाल्यार कितें आसा तांकां पियर प्रेशर चड न्ही गो. पियर्स आसता तांचे दे आर मोर टुवर्ड्स पियर्स. मागीर पियर्स तांकां सांगता तें आयकप वेर द पियर्स आर ऑल्सो ऑफ द सेम एज ऑर मे बी 1 or 2 years senior and they start going in a wrong direction. That is how children have gone to alcoholism, children have truancy, robberies, or children have done all illegal activities, rash driving, all that. Secondly, teenager भुरग्यांक because of the hormonal changes in the brain maturing, they have something called risk-taking behavior. This is very common. Where during that period of time, they take a lot of things like कोणाची बायक घेतली कशी चलयली लायसन्स ना गाडी व्हरून डिवायडराक मारून कितली भुरगीं मेल्या. यू हॅव सीन हाव इट इज. कोणें सांगलें की तूं बिल्डिंगेच्या 4th फ्लोरार वचून एक सेल्फी काडून म्हाका धाड. दे आर रेडी टू डू दॅट. इट इज बिकॉज दीस इज अ रिस्क टेकिंग बिहेवियर विच इज प्रिवलंट इन दीस एज ग्रुप. So all these things that parents also have to keep in mind. So what are the common problems जी चोडवां फेस करता during periods? Once the period starts, normally common problem म्हणजे पोटान दुखप पिरियडा बरोबर which is called dysmenorrhea, which is very common, nothing to worry. Many of them पयलीं अशें दिसतालें की तें वतलें once you get married and you have children ते dysmenorrhea वता वचना. Even mothers have it. So like that. So dysmenorrhea is a very common problem which is very mild. Some antispasmodic medicine painkiller is given and then it's also very safe because एकदा mothers are not ready to give. आमचे कडेन येतात ते म्हणटा की ताका कितें ताचो side effects जायत because they are worried about the girl's fertility later on because of this medicine. It's not like that. You can take it because it will prevent her from going to school or activities like that. Otherwise भुरग्यांक explain करपाचें how to stay clean, how to change pads, everything mother has to explain. And this is a normal thing because cycles are of 21 days or sometimes of 45 days depending on the thing. आणि पोटान दुखप during just before starting the period they have this pain and it will be there for 2 days in the beginning of the first 2 days and then it will pass off. So there is nothing, you keep yourself active, every activity should be normal. People, you can go and play, you can take part in sport, everything. So आमच्या हिंदू रिलिजनान देवा मारान 5 दीस वचना देवळान वचना तशें आसा. अदर रिलिजन्स नीड नॉट फॉलो दॅट. तुजें कशें आसा घरा कडेन कशें तुका हें आसता समटायम्स कुकींग वॉज ऑल्सो separate for these people. They should cook on their own and eat. अशें आसतालें. They should not sit on the same table and eat food. अशें अजून थोड्या घरांनी आसा. They believe in all these things, but it is all wrong customs. मागीर दुसरें म्हणजे excessive bleeding, clots वता. These are something which has to be taken to the doctor. This is the concern. If the discharge is foul smelling,
दे हॅव टू गो टू द डॉक्टर कळ्ळें न्ही. सो आनी एक कंडिशन आसा की भुरग्यांक रिलेटेड टू पिरियड, सपोजींग पिरियड मदीं इरेग्युलर जावपाक लागलो आनी द गर्ल इज पुटींग ऑन एक्सेसीव वेट, शी इज गॉट हेअर on her face, they have got hair on the lower part of the abdomen, and the girl has got lots of pimples, put on weight. This is something you have to investigate. It is a condition which is now become very common. It's not that every person will be fat, but many people are also thin and they have, that's called polycystic ovarian syndrome. And this is a condition which has to be investigated, and at least for 2 years after the period starts. Many times the period in the first 2.5 to 3 years are irregular, म्हणजे ते 2 महिन्यांनी येतले, म्हयन्याक 2दा येतले, एक्सेसीव ब्लिडींग जातलें, 3 म्हयने मदीं नासतले, अशें करून ते बिकॉज द फूल इट्स कॉल्ड एक्सीस, द फूल सिस्टम हॅज टू मॅच्युअर फ्रॉम द ब्रेन टू डावन टू द युट्रस. सो इट टेक्स 2.5 to 3 years to mature. ड्युरिंग दॅट टायम इरेग्युलर आसतलो, पूण जसो तो इरेग्युलर पिरियड जालो, एक्सेस वेट गेन आनी ऑल दीस पिंपल्स, ऑल्सो डार्कनिंग ऑफ द स्कीन हियर, दे गेट डार्कनिंग हियर, ओके, मान काळी जाता, दीस आर द सायन्स ऑफ इन्सुलीन रेजिस्टन्स. अँड दीस इज अ कंडिशन कॉल्ड पॉलिसिस्टिक ओवरीज वेअर यू हॅव टू इन्वेस्टिगेट बाय ब्लड टेस्ट. Ultrasound will show a cyst in the ovaries, and that is not a must criteria, but it is there. And these children need to be seen by the gynecologist to put them on treatment. Main thing is to reduce weight. Lifestyle changes is main treatment for this, and they have to be treated because very high chance these children 30 to 40% have infertility if it is not corrected once they get married. That is the common cause. Yeah. Okay. So आता next round आसा आमचो rapid fire round. Yeah. So what is that one heartwarming or funny question तुका विचारला any parentan? Once one mother asked me, I had come with the ear pain, and she saw the otoscope, the equipment to examine the ear, and she said, "Doctor, हाका कितले पैसे पडटा?" हांवें म्हणलें ताका पडटा गो 7-8 हजार, तो जर्मन मेक, एक्सपेन्सीव. सो शी सेड इट इज बेटर टू हॅव दीस इक्विपमेंट. म्हणलें कितें, कान केन्ना दुखता जाल्यार घालो आनी चोयलो. म्हणलें तूं हांगा येवन म्हज्या चॅराचेर बस आनी सगळीं बुकां दिता ती पयलीं शीक. कान म्हणलें चोयलो तें कितें बेडापोना कितें पडलां तें टॉर्च घालून चोयलो तें, दॅट इज नॉट इजी. यू नीड टू नो वॉट इज इनसायड द इयर फॉर वीच यू हॅव टू लर्न द मेडिसीन. सो दॅट वॉज अ व्हेरी फनी. दॅट मदर हॅड दॅट कॉन्फिडन्स. एक घरा असल्यार बरो न्ही दोतोर, इट इज नॉट अ टॉर्च टू कीप अ ऑटोस्कोप होम. ओके. सो एक गोल्डन के रूल हा, वॉट यू वॉन्ट टू टेल द पेरेंट्स? कितें गोल्डन रूल टू पेरेंटींग म्हणटा तसो? स्टे कनेक्टेड टू युअर चायल्ड. लव द चायल्ड अनकंडिशनली, बिकॉज भुरग्यान 98% हाडल्यारूच भुरग्याक लव करता. ताणें फाल्यां 60% हाडल्यार पेरंट बेजार. तशें नासता. लव युअर सन ऑर युअर डॉटर इरिस्पेक्टीव ऑफ वॉट एवर इट इज, बिकॉज ही इज युअर सन एंड ही इज युअर डॉटर. सो अनकंडिशनल लव शूड बी देर. ओके. वॉट इज युअर फेवरेट पार्ट एज अ पिडियाट्रिशियन? कितें लायक तुका? वाय यू लव टू बी अ पिडियाट्रिशियन? My children, they give me so much of happiness, and the satisfaction of treating a child when they recover is what You keeps, like. yeah, Okay. I like. कितें वर्स्ट एडवायस तुवें आयकला जो पेरेंट्स फॉलो करता? Advice means now this Google Pati is come, no? So they are looking at the Google and treating the child. They are arguing with the doctors nowadays, I have done this, I have done that, and they start teaching the doctors now, some of the parents. So that is what is something which is really irritating. Yeah, doctor, I have done this. They even started antibiotics for the child, and the child is still continuing with the fever, and they don't know what is to be done. And then they have come to you, which is wrong. Yeah, taking something in your hand which is not your field is bad. That is wrong. That too, doing it with the child is important. एक खंयचे बेबीचे फेवरेट तुका नेम लायक जाला पळय ते रिसेंटली? Nowadays, it is all old names which are like Urvashi, and they keep the name like Arjun. These are all mythological names they are keeping, and it's really nice. So you like them? I like them because people have gone back to this thing, Sita. They are keeping those short names, and I feel yesterday only one child had come. Huge name. The surname is there from this thing, Lucknow, that side. Okay, and the surname is big. And the name of the child also, they have kept 10-letter name, and the surname is of 12 letters. I said, how this child is going to write this thing? Yeah. Their father said, yes, but we like the name, so we have kept it. Okay. Yeah. One parenting trend Yeah. तुका like you want to cancel of parents अशें एक wrong कितें करता parenting हातून that you want to cancel forever?
Especially commonest condition in children is fever, and without checking the temperature parents are giving the medicine. This is what I don't like. Second is cough. Just because the child has coughed, it's not that you should give the cough syrup. Should not be giving medicine. Starting antibiotics. I had a mother who for a 14-year-old girl had a fever, and she goes and buys antibiotic from the pharmacy, and first thing, without even giving fever medicine, she has given antibiotic. Brought the bottle and showing me, I gave this. जोराच्या वखत गो ना ते दिवू ना आपण फार्मसीन वचून हे हाडलें. I said, then I told the girl, if mother any time gives such medicines to you, do not take, because she is now 14-year-old. Yeah, she knows more than yeah, she will refuse now, because the child, poor thing, हांगा काय हे ना न्ही फार्मसीन वचून कितें माग मेळटा तुका. Like not like abroad, you require proper prescription or they don't dispense any medicine. तशें जायना न्ही. So like okay. One last question in rapid fire round. If तूं pediatrician नासली, तूं आनी कोण आसतली हाली? Cook. Cooking is my passion. Oh wow. Oh my God, I cook different things, and I would have been a chef in some 5-star hotel. Oh wow. If not pediatric, I keep telling anything which I come across, I see any reel, I want to cook that dish and see how it is. Such a Oh yeah, passion. सामकें आवडीचें म्हजें. Cooking is something which I like. Okay. Yeah, and all Goan Hindu cooking I do. You can talk to my husband and he will tell you. Oh. It's my passion. Okay, Yeah. okay. So आमी next round करूया true and false. Okay. Yeah. सो आमी म्हणटा की काजल लायले दोळ्यांक हय. जाल्यार भुरग्याचे दोळे खंय काळे जातले सारके आय मीन काळे जातले कॉर्निया आनी मोठे जातले. Yeah, they Is will it look a beautiful. myth? Yes. Yeah, no, myth, never. Kajal can cause irritation of the eye and conjunctivitis. Don't. So ते Even if it is लावपाची गरज ना. homemade, violence, same. So आता लावपाची गरज लावपाचें ना ना, for ना. newborn. Eyes are natural. Your eyes are beautiful because they have inherited either from your mother, grandmother, whatever. And the cornea color sometimes comes with the family. Sometimes blue असता, grey असता. It comes. It's not because you put the kajal and the cornea will become from grey to black. Nah, never. ओके Yeah. ओके सो म्हणटा की भुरग्याचे केस काडले हय. फूल जाल्यार भुरग्याचे केस दाट जातले म्हणून. ना, that is wrong again. जितले hair root आसा तितलेच येतले, जायना. Yeah. So it not No, possible that's a myth. काडून दाट It's a जातले myth, म्हणून. yeah, no. It's a myth. ओके भुरग्याची तोकली आसता पळय ती सारकी मसाज केल्यार रावंड जाता म्हणटा. ना, again myth, wrong. It will shape on its own. भुरगो एका जाग्यार न्हिदून आसता, bones are soft. It will remodel again, no problem. भुरग्याक आमी धाकट्या भुरग्यांक सारके जाल्ल्या भुरग्यांक वी गिव हनी इम्युनिटीक लागून म्हणटा. इज No, इट नथिंग no, not. आणि गांवठी हनी, many times गांवठी हनी काडिल्लें वयल्या हातूंतलें, that is bad because infantile botulism म्हणून जाता, where the body gets paralyzed because of the botulinum. That is a condition. That is it's not very bad to recommended. ना, ओगीच कारणाशिवाय ना. Yeah. सो अशें म्हणटा की भुरग्याक एवरी 1 or 2 hours उठोवपाचें न्हिदलेले हाले आनी जेवण म्हणजे भुरग्याक दूद घालपाक जाय ना, एवरी feed on demand, wrong. Again. बेबी मागता तेन्ना Yeah, म्हणजे उठता yeah, तेन्ना better always, yeah. ओके Except very small premature baby, they sleep for 16-18 hours in 24 hours. Them you have to wake them, coax इतले them to सोड get घे. up and feed. सोड That घे, is बरोबर. important, yeah. they say that formula fed babies are healthier or breastfed babies are healthier or vice versa. What do you feel about that? Breastfeeding is always best, and they are the most healthiest babies, not formula fed. Okay. Yeah. Cough cold जाता भुरग्यांक थोडी जाता पळय ती is possible because of ice creams. No, wrong. Cough and colds are all, respiratory infection is airborne. So with change of this thing, if there is allergens, if you have allergic predisposition, you get sick, or it is because change of environment, you get sick, or in your environment is someone coughing, you have got that virus from him and you have got sick. Not because of eating ice cream. Yeah. Okay. तुजो भुरगो सपोज लेट चलता जाल्यार लेट चलता म्हणल्यार 1 वर्सा फाटल्यान चलता जाल्यार समथींग इज रियली रॉंग विथ हिम ताका चलपा जावपाना ह्या फुडें अशें ना, अशें नासतलें, but you have to get the child evaluated. You have to see why, you have to see birth history, his full development till that age, till whatever age he is now, and then see. Okay? ओके धोर येयलो ती म्हणटा की दांत येता आसतले तितींग म्हणटा न्हू हय. सारकें तें जोर येता म्हणल्यार दांत येता आसतले इट कॅन बी अदर रिजन न्हू फिवर येता म्हणटा भुरग्याक ना, जोर येता तेन्ना म्हणजे दांत येता ना ना, the teething is a normal process. It is not जोर बीर काय आहे ना. Baby's body may be warm, but teething is a physiological process. Like a girl at certain age gets a menarche period. That is again physiological. It is nothing to do with that. Yeah. सो द मोर यू फीड अ चायल्ड Yeah. भुरगो आनीक स्ट्रॉंग जाता म्हणटा ना, wrong. Either the child will start vomiting if you overfeed,
or child will put on excessive weight and become obese. It's not healthy, absolutely. Must not do like that. बारीक भुरगे सारके वीक, मोठे भुरगे सारके स्ट्रॉंग. No, What do you say? nothing to do. Nothing like to, the strength is not related to your weight. Not at, even the thin people are strong. Yeah. ओके. टॉल पेरेंट्साची भुरगीं टॉलूच जाता आनी शॉर्ट पेरेंट्साची भुरगीं शॉर्ट अशें ना, depending on the genes that you inherit. Yeah. ओके. अशें म्हणटा की बॉयज टॉक लेट दॅन गर्ल्स. Sometimes we see, but then many times there is a family history of uncle, cousins in the family, they have spoken late for boys. So that history you have to ask, and the mother will say की आपलो देर आशिल्लो तो ल्हान आशिल्लो आपलें लग्न जालां तेन्ना तो लेट उलयला. Like that is a family history. Is there. ओके. Yeah. एक एडवायस यू वॉन्ट टू गिव द ऑडियन्स फ्रॉम युअर सायड, एनी ऑडियन्स जो पेरेंट्साक दिवप जाता तूं Yeah. एडवायस कितें? Yeah, advice will be always, if you have any doubt managing your child, always consult your doctor, a pediatrician, and find out कितें जालां तें, and then only go ahead with giving the medicines. भुरग्यांक वोगीच मेळटा फार्मासीनी म्हणून वखदां दिनाका. फार्मासी वाल्याक कांयच फरक पडना, तो तुका विचारून दाखयता तें मेडिसीन दिता. सेल्फ मेडिकेशन इज द वर्स्ट थिंग टू डू फॉर अ चाइल्ड. अननेसेसरी मेडिसीन विल गो टू अ चाइल्ड विच इज गोइंग टू बी डेंजरस बिकॉज द चाइल्ड इज इन द ग्रोईंग फेज. तो भुरग्याच्या वाडीचेर ताचो परिणाम जातलो. सिमिलरली एडवायस टू द एडोलसंट टिनेजर आशिल्ली भुरगीं आशिल्ली तांच्या पेरंटांक स्टे कनेक्टेड to your child, share with the child, spend time with your child, and even the children, young parents with their children when they are small, they should spend maximum time rather than spending time on media, spending time watching movies or doing WhatsApp messages. They should give that time to their children and spend and stay connected. That is the main thing that is the need of the hour now at the moment. थँक्यू वन्स अगेन डॉक्टर. तूं आयली म्हणून खूबच बरें दिसलें आनी जायतें इन्फॉर्मेशन आमकां मेवलें आयज. सो हो आमचो एपिसोडाचो एंड आनी अशेंच पळयत रावात रियल विथ मेजल. नेक्स्ट एपिसोड वील कम रियली सून. बाय.